भागातली शेती पॅडी फील्ड राखून दवरपाक लागून खूब यशस्वी आसतली आनी म्हाका खात्री आहा इन द कमिंग इयर्स हे सगळे बांद जे आसा आमकां ते रिपेर करून मेळटले. हितून एक दुख्खाची गोष्ट गेल्याच वर्सा जो एक रिपेर जाल्लो बांद कारे मकाजन खाजन बांद कावा खाजन बांद हो चोडण हांगासर आसलेलो बांद कंप्लीट जाता जाता 31 मीटर व्हांवून गेलो. म्हाका हांगासर सांगून दिसता स्पीकर सर की अशा एजन्सींक हे काम परत आसा तशें करून दिवपाक लागून परत रिस्टोर करपाक लागून आनी व्हेरी वेल इट शूड बी मेंटेन्ड. तेंचे मेंटेनन्स जो पिरियड आसता 2 वर्सां तो तेंच्यांनी राखून दवरून हे काम म्हणटा तेच एजन्सी कडसून ज्यांच्यांनी हे काम घेतलेलें आसा त्याच एजन्सी कडसून हे काम करून घेवपाक जाय स्पीकर सर, जेणे करून सरकाराची लुकसाण जावपाक जायना. आनी दुसरें म्हणजे जे बांद वेवस्थीत बांदपाक जाय अशें एक इन्स्ट्रक्शन प्रत्येक एजन्सीक दिवपाक जाय. आयज आमकां अशें सरकार कितलोसोच खर्च करता आनी आमचे गोंयकार जे शेतकारान शेतां करपाक जाय म्हणून हो एक उद्देश आसता आनी ह्या उद्देशान जो सरकार खर्च करता तो आमच्या शेतकारांनी ही शेतां करची अशें आवाहनूय करूंक सोदता स्पीकर सर. आयज डिमांड नंबर 64 उलयता आसतना स्पीकर सर हांव आमचे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचेर उलोवपाक सोदता थोडेशें. जेन्ना आमचे मान्य सभासद श्री मायकल लोगन म्हटलें की हॉर्टिकल्चर एक डिपार्टमेंट सांबाळटा जेणू आमी भाजी भायरसून हाडटा. स्पीकर सर म्हाका हांगा सांगन दिसता की आमचे कडेन 1115 गोवन्स फार्मर रजिस्टर्ड आहा जे आपूण आपल्या फार्माचेर वेजिटेबल प्रोड्यूस करून आमकां दिता. आमचे जे प्रोक्युरमेंट सेंटरां आसा त्या सेंटराचेर ही भाजी हाडून दिता आनी तितून करून आमकां जी सप्लाय तेंच्या कडसून येता ती आमी डिस्ट्रिब्यूट आमच्या वेंडरांक करता आनी उरलेली भाजी आमी आमच्या भायरसून आमकां घेवची पडटा. अशा तरेन आमी आमच्या ह्या फार्मरांक 4.5 crores ऑफ एमावंट ह्या वर्सा 2022-23 ह्या वर्सा आमी आमच्या गोवन फार्मर्सांक दिल्ले आसा. इट इज अ गुड थिंग दॅट अवर गव्हर्मेंट इज सपोर्टिंग अस इन दीस रिगार्ड्स. स्पीकर सर जे डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल अँड कोर इंडस्ट्रीज हेजेर उलयता आसतना हांव स्पीकर सर मान्य मंत्र्यांचें लक्ष वेधून घेवपाक सोदतां. आतां ज्यो हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खंय तरी आमच्यो मंदावलेल्यो आसा बंद पडा दिल्लो आहा ताका बूस्ट दितलो जाल्यार मान्य मंत्र्यान थोडोसो फुडाकार घेवचो पडटलो स्पीकर सर. हांव स्पेशली पॉटरी इंडस्ट्रीचेर जेन्ना उलयतां तेन्ना गोवन आर्ट जे पॉटरी आमी जर सांबाळून दवरतले जाल्यार एक माती कला बोर्ड जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी हो जर माती कला बोर्ड जर जालो जाल्यार आमी गोवन आर्ट जे क्ले आर्ट जे आसा मातये पासून जे वेगवेगळे आयटम तयार करता अशा तरेचे आयटम तयार करपाक लागून कलाकार तयार करूंक शकता. ताका थंय ट्रेनींग सेंटर घेवचे पडटले, ट्रेनर्स अपॉयंट करचे पडटले आनी हे सगळें काम स्पीकर सर आमच्या मान्य मंत्र्यान लक्षांत घेवन करचें हांव अशें विनंती तांकां करता. स्पीकर सर आमचे कडेन जे हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आसा आमचे मान्य सभासद श्री प्रवीण आल्लेकर तेजे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी सुद्दां हे काम फुडाकार घेवन म्हणजे हे जे आमचे गोवन आर्ट आहा ते टिकोवन दवरपाक लागून खुबसो फुडाकार घेतलेलो आसा. स्पेशली सांगपाचें म्हणजे जे आमचे पारंपारीक मुर्ती कलाकार आहा जे मातये पासून मुर्त्यो तयार करता अशा मुर्ती कलाकारांक हेल्प जावचें, एक क्लस्टर ऑफ ग्रुप एक जावन तांकां हेल्प जावचें म्हणून तेंच्यांनी ज्यो मशिनां दिल्लीं आहा म्हणून ताका लागून हांव तेंचेय बी आभार मानतां. स्पीकर सर आमचे एनवायरमेंटल मिनिस्टराक हांव हांगासर सूचित करपाक सोदतां जो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो बंद जावपाक जाय गोंयांत आनी हे आमी खूब तेंपा पासून आमची मागणी आहा, सगळ्या गोमंतकीयांची मागणी आसा. तेजेर सरकारान मातशी कडक कारवाई करची हांव मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगपाक सोदतां. तशेंच एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तांकांय बी सांगपाक सोदतां की हो जो इम्पोज करपाची जी टॅक्टीक आहा ती स्ट्रिक्ट जावची जेणे करून हांगासर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो सेल करपाची कंप्लीट बंदी जावपाक जाय आनी तेन्नाच आमचे हे
पारंपारीक मूर्ती कलाकार जे मातये पासून मूर्ती तयार करता त्यांची कला जतन करून उरतली आणि हे सरकारान प्रयत्न करचे अशें म्हाका हांगासर स्पेसिफाय करून दिसता स्पीकर सर आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटान जे सेल्फ हेल्प ग्रुप असे खूबशे ग्रुप आसतले जे वेगवेगळ्या कला आपली थंय प्रदर्शीत करूं शकता थोडेशे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ते आतुरतलेले आहा तांकां जर थोडे हेल्प जर गव्हर्मेंटा कडसून मेळ्ळें जाल्यार अशे वेगवेगळे आयटम ते तयार करूं शकता आनी ह्या आयटमाच्या द्वारे हो जो आयटम तयार केल्लो आमी हँडीक्राफ्ट जे आमचे सेंटर आसता त्या सेंटरांचेर सेल सुद्दां करूं शकता स्पीकर सर तर तेन्ना हांव मंत्र्यांक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक थोडेशे आर्थीक मदत दिवन तांकां बूस्ट करचें जेणे करून तेंचें काम रोजी रोटी तांकां मेळटली आनी गोवन आर्ट जें आसा तें प्रिजर्व जातलें आमचे गोंयांत खुबशे कलाकार आसात ज्या कलाकारांक बूस्ट करतलो जाल्यार आयज थोडीशी एक्टिविटी तांकां वाडोवन दिवची पडटली आनी हे एक्टिविटी क्रिएट करपाक लागून खुबशे सेमिनार्स ट्रेनिंग्स घेवपाक लागून सरकारान मातसो फुडाकार घेवचे तशेंच डिमांड नंबर 70चेर उलयता आसतना स्पीकर सर सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान आमच्या गोंयकारांक जे धान्य दिता ते बरे क्वॉलिटीचे दिवचे जेणे करून ते धान्य सरकार जे दिता ते सगळ्यांनी व्यवस्थीत रित्या खावपाक जाय अशा तरेन हें दिवचें आनी हेजो प्रॉपर स्टोरेज करतलो जाल्यार सगळ्या गुदांव जे आसा ह्या गुदांवांची सुद्दां निगराणी करची पडटली स्पीकर सर म्हाका हांगासर सांगपाक सोदता हांव की मय मतदारसंघान कारापूर सरवण ह्या भागांत सिव्हील सप्लायचे 2 डायलॅपिडेट कंडिशनान आसलेले गुदांव जर आमी व्यवस्थीत रित्या परत तेजें रिजिनोवेशन केलें जाल्यार हे खुबशे आमकां स्टोरेज करपाक सपोर्ट जातले स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member G. Darolkar. Honorable Member Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, today agriculture is one of the most important departments, I think so. And आयच्या तारखेन very important also. आज सगळ्यात पयलीं हांव मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की हांव जेन्ना कॉन्सिलर आशिल्लो तेन्ना हांवें झोनल ऑफिस जावचें मुरगांव तालुकान हो डिमांड घाल्लो आनी लास्ट म्हयन्याक आमकां आज ऑनरेबल मिनिस्टरान तें इनॉग्रेशन करून दिलें हांव मागता की सगळ्या त्या झोनल ऑफिसान सगळ्यो ज्यो शेतकऱ्यांक जाय आशिल्ल्यो साधन सुविधा थंय उपलब्ध करून दिवच्यो अजून त्यो पूर्ण प्रमाणार म्हाका दिसता थंय अजून जावना पूण त्यो करून दिवच्यो अशें हांव मागतां आज सरकारान खुबश्यो गोष्टी बऱ्या केल्या आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें केलां म्हणटा तें एक एश्युअर्ड प्रायस एनाउन्स केला आनी जर तूं पॅडीचेर 20 पर केजी आशिल्ली तो 22 केला नाल्लाचेर 12 आशिल्लो तो 15 केला आनी काजू बियांचेर 125 आशिल्ले ते 50 केला म्हणजे खंय तरी इल्लो एडिशनल सपोर्ट आज खंय तरी आमच्या शेतकारांक मेळूंक लागला 20,000 रुपया पर हेक्टर आमचो सरकार आज तूं रागी मिलेट्स म्हणजे दीस इज अ इयर ऑफ मिलेट्स आमचो प्रधानमंत्री हाजेर खूब भर दिता आनी त्या खातीर आज नाचणी रागी नाल्यार बाजरा हाजे तूं हे करतलो कल्टिवेशन करतलो जाल्यार तुका एक्स्ट्रा 20,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता सरकार दिसता दीस इज अ व्हेरी गुड स्टेप म्हणजे खंय तरी तांकां एक बारीक सपोर्ट म्हाका दिसता हो सरकारा कडल्यान दिता स्पीकर सर आज सगळ्यांत म्हत्वाचे गोश्ट आज सगळेच उलयले की आज ऑर्गेनीक फार्मींग करपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता ऑर्गेनीक फार्मिंगा पेक्षा आतां नॅचरल फार्मिंग करपाची चड गरज आसा म्हणजे प्राकृतीक शेती ताका म्हणटा तें करप आज चड गरजेचें आसा आनी स्पीकर सर म्हाका संदी मेळ्ळी ऑनरेबल CMा बरोबर दिल्ली वचपा खातीर आनी थंयच्यान आमी गुजरात आशिल्ले तेन्ना गुजरातचो जो गव्हर्नर आसा आचार्य देवव्रतजी तो स्वता नॅचरल फार्मिंग करता आनी तो नॅचरल फार्मिंग ताच्या थंय ताणें केल्ले ते आमी फार्मार गेले आनी ताणें आमकां सगळें दाखयलें म्हणजे थंय हाव नॅचरल फार्मिंग इज बींग डन म्हाका दिसता सगळ्यान सिंपल सगळ्यान कॅमिकल फ्री सगळ्यान पेस्टिसायड फ्री हें फार्मिंग आसा आनी जे नॅचरल सोर्सीस आमकां जे नेचर दिता त्याच सोर्सिसान थ्रू फार्मिंग करता हातूंत भितर कॅमिकल्स ना पेस्टिसायड्स ना
नथींग, झिरो. इवन ऑर्गेनीक फार्मिंगान थोड्या प्रमाणात वर्मिकल्चर आसता, सो तातूंत खंय तरी ह्यो भायल्यो वस्तू घालच्यो पडटा. पूण हे जे नॅचरल फार्मिंग आसा नाजाल्यार प्राकृतीक शेती आसा ही आयच्या काळान दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, आज आमी पळयतात की दुयेंसां इतली वाडल्या आनी तुमी पळयलें जाल्यार ऑन एन एवरेज आय डोंट नो, पूण आज कॅन्सराच्यो केसीस इतल्यो वाडल्या. देर आर मेनी लायफस्टायल डिजिजीस ह्यो वाडल्या आनी म्हाका दिसता 50 to 60% इज बेस्ड ऑन दीस फूड वॉट वी ईट. ते फ्रूट जावं नाल्यार आमची भाज्यो जावं नाल्यार कितेंय जावं. ओदोर मायकल बाब उलयता आसतना ताणें सांगलें की आपूण आतां घरान रोवपाक लागला म्हणून. व्हेरी गुड इनिशिएटीव. म्हणजे घरान रोवप आमी सगळ्यांनी इज व्हेरी गुड इनिशिएटीव. आनी आज जेन्ना आमची कॉलेज जाल्या म्हाका दिसता भुरगे आतां येवपाक लागल्या, सो तातूंतसूनय म्हाका दिसता मिनिस्ट्रान भुरग्यांक आनी एट्रॅक्ट कशें करतलो हेंय बी आमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज आसा. आज जेन्ना नॅचरल फार्मिंग आमी म्हणटा, म्हाका मिनिस्टराक एक सुचोवणी करपा आसा की आचार्य देवव्रतजी हांगा गोंयान आयिल्लो आनी ताणें आमच्या फार्मर्सांक, म्हणल्यार म्हाका कांय ना म्हाका दिसता 500-600 फार्मर्स हाजी मिटींग जाल्ली राजभवनाचेर, आनी आचार्य देवव्रतजीन थंय सगळें एक्सप्लेन केल्लें नॅचरल फार्मिंगाचे फायदे कितें, नॅचरल फार्मिंग कितें, नॅचरल फार्मिंग आमी कित्याक करपाक जाय. आनी हे सगळें आमच्या फार्मर्सांक, खुबशे आमचे फार्मर्स नॅचरल फार्मिंग आज करताय बी, पूण तांकां आनी इल्लें नॅचरल फार्मिंग करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकार कितें येवजण काडटा. नाजाल्यार जेन्ना तेन्ना सांगलां म्हणजे तुमचे ऑफिशल्स पसून हांगा बसल्या आनी ते पसून थंय आशिल्ले, सो त्या ऑफिशल्सांनी कितलें फॉलोअप केलां. बिकॉज आज सपोज आमी ही दुयेंसां कमी करतले, आज सपोज आमी डिजिजीस ज्यो वाडत आसा, कॅन्सर धरा तूं बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी, जाल्यार म्हाका दिसता नॅचरल फार्मिंग इज द ओन्ली वे आउट. आनी हें करता आसतना म्हाका सांगन दिसता की फाटीं आमचे ऑपोजिशन मेंबर्स जे आशिल्ले, आमी एक सेफ सॉयल मुवमेंट हांगा केल्लो. आमकां खबर आसा सेफ सॉयल मुवमेंट आज सगळे जगभर आज सद्गुरूजी करता आनी ताजोच एक भाग म्हणून ताणें गोंयान एकदां सेफ सॉयल मुवमेंट केल्लो. तेन्ना आमकां आमचेर टिकाय जाली की इतले पयशे कित्याक खर्च करपा जाय काय म्हणून येता सेफ सॉयल मुवमेंटाचेर, आनी अश्यो खुबश्यो टिका जाल्यो. पूण म्हाका दिसता सर आज आमी कितें साल्वार करपाक जाय आमच्या फुडल्या पिळये खातीर, जाल्यार देन इट इज आवर सॉयल, इट इज आवर सॉयल वीच वी यूज. जेन्ना सद्गुरूजी उलयताले ताणें तो एक्सप्लेन करतालो की आयच्या तारखेन आवर सॉयल वीच इज देर, म्हणजे आमी कितेंय रोयता आज तितलें आउटपूट येना. आज आमी कितलेंय रोयता तितलें आउटपूट तितलोच आसा आनी एक्सपेन्सीस चड वाडल्या. सो ह्यो कित्या खातीर जाल्या, वाय देर इज नो आउटपूट फ्रॉम दीस सॉयल, बिकॉज दीस सॉयल हॅज लॉस्ट इट, म्हणजे ताका एक व्हॅल्यू आसता पळय ते ताजो व्हॅल्यू गेला. आनी आमी इतलीं वर्सां पेस्टिसायड कॅमिकल्स सगळीं घालून घालून ती सॉयल आमी ताजो व्हॅल्यू झिरो करून दवरला. सो द होल कॉन्सेप्ट इज दॅट सॉयलीचो व्हॅल्यू परतो वयर हाडप आनी ताज्या खातीर हो सेफ सॉयल मुवमेंट ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हजे कडेन एग्री करतलो की ती जी फंक्शन जालें इट वॉज व्हेरी इन्फॉर्मेटीव फॉर ऑल ऑफ अस, म्हणजे अवेरनेस करपा खातीर पसून खूब जालें. पूण म्हाका दिसता ही प्राकृतीक शेती आज प्रमोट करपा खातीर सरकारान हाजेर आनी ठोस पावलां उबारची पडटली. आमचे जे फार्मर्स आसा तांकां आनी इन्सेंटिव्स दिवच्यो पडटल्यो, तांकां ताजी गोडी लावची पडटली. जो पर्यंत तांकां ते फार्मिंग करपाक सोदना जाल्यार म्हाका दिसता तो पर्यंत कांय जावपाना. आनी द बेस्ट पार्ट इज हातूंत भितर फायनान्शियल इनपूट चड ना पूण आउटपूट चड आसा. आज सपोज आमी 100 रुपया एका हाजेर मोडटात, एका फार्माचेर आमी मोडटात नाल्यार एग्रीकल्चरिस्ट आपल्या क्रॉप इल्ड करपा खातीर मोडटा, जाल्यार तातूंत तुवें 50 रुपया मोडपाक जाय आनी तुमकां आउटपूट 100% वयर मेळटा आउटपूट. सो दीस इज अ व्हेरी प्रॉफिटेबल नॅचरल फार्मिंग वीच वील, म्हणजे आमच्या भुरग्यांक पसून आतां आमी म्हणटात की आमची भुरगीं पसून भाज्यो बिज्यो जेन्ना खातात तेन्ना एक एकदां भंय दिसता की बाबा वॉट इज देर इनसायड, आमकां खबर ना. आमचे फ्रुट्स आसता आतां नॅचरल रायपनिंग करता, कितें कितें करता. सो दीस इज ऑल म्हाका दिसता हार्मफूल फॉर आवर यंगर जनरेशन आनी आमकांय बी. इट इज नॉट दॅट दीस थिंग. पूण आमी आज सपोज फुडलो विचार करतले जाल्यार म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हाजेर आनी भर दिवपा जाय आनी नॅचरल फार्मिंग आज सेंटर पसून इज प्रमोटींग नॅचरल फार्मिंग इन अ बीग वे. म्हाका दिसता आज नॅचरल फार्मिंग 2 मिनटां स्पीकर सर, म्हणजे एक सब स्कीम आसा भारतीय प्राकृतीक कृषी पद्दती, म्हणजे दीस इज कमिंग अंडर परंपरागत कृषी विकास योजना. म्हाका दिसता हाचे बेनिफीट आमी घेवपा जाय. सर म्हाका मिनिस्टराक सांगन दिसता की तुमच्या ऑफिशल्साक सांगून म्हणजे बाबा ही स्कीम कितें, नाजाल्यार हातूंत भितर आमकां कितें बेनिफीट आसा, आमच्या शेतकऱ्यांक कितें बेनिफीट मेळटले, कितले फायनान्शियल बेनिफीट वी कॅन गीव टू देम. बिकॉज आज एट द एंड ऑफ द डे
सपोज आमी आज वी डोंट टर्न टू प्राकृतीक शेती और नॅचरल फार्मींग, आय थिंक सो आमचोच न्ही जाल्यार दीस इज द बिगस्ट लॉस ऑफ आवर स्टेट आनी आमचे हे इनफॅक्ट आज 8 स्टेट्स देर आर अराउंड 8 स्टेट्स वीच हॅव स्विच्ड ओवर टू प्राकृतीक शेती आनी आज ते बऱ्या प्रमाणार करता. तांचे फार्मर बरे म्हणजे दे आर वेल टू डू नाव. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दॅट इनपूट इज लेस अँड आउटपूट इज मोर. सर स्पीकर सर, म्हाका काबार करचे पयलीं एकूच मुद्दम सांगन दिसता की दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हांव काल पसून GMCन आशिल्लो आनी देर आर व्हेरी म्हणजे कॅन्सराचो प्रमाण इतलो वाडला एवरी तो आनी वाडचो न्ही. हांव ताजेर एलॅबोरेट करना, पूण तो वाडचो न्ही हाज्या खातीर मंत्र्यांनी हो मॅटर सिरियसली घेवचो आनी प्राकृतीक शेती मोठ्या प्रमाणार म्हाका दिसता इंट्रोड्यूस करची. स्कुलांनी पसून जाता जाल्यार ती करची. आज किचन फार्मींग पसून कोण उलयतालो ती पसून केली जाल्यार आमच्यो घरच्यो ज्यो गरजो आसा बारीक बारीक त्यो पसून वी कॅन रिड्यूस द कॅमिकल इनटेक वॉट वी टेक इनसायड. स्पीकर सर, हे म्हाका मिनिस्टर करतलो अशें म्हाका कांयच दुबाव ना. फुडें उलयता आसतना हँडीक्राफ्टाचेर एकूच सांगपाक सोदता की आमचो वास्कोन हँडीक्राफ्ट्स दुकान आशिल्लें इन द टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स, पूण आज तें खंय तरी हँडीक्राफ्ट्साचें दुकान बंद पडलां. म्हाका दिसता थंय तें इमिडिएटली स्टार्ट करचें. आतां वास्को इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाता, सो ताजी प्रोसेस आतांच सुरू करचो. म्हणजे त्या रेल्वे स्टेशनार आमचे कोयराचे जे उलोळ कोण तरी उलयलो, संकल्प काय कोण हांव नको, ताणें कोर्सीस केल्या, तांकां फुडें कितें सो तांकां खंय तरी एक येणावळ मेळपा खातीर तांच्या खातीर कितें तरी एक स्टार्ट करचें. तांकां थंय दुकान घेवचें, एअरपोर्टार दुकान घेवन दिवपाक शकता. हँडलूम आनी कुणबी साडी आज आमची जगभर आज फामाद जाल्या. हांव ऑनरेबल CMांक आनी कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक CMान ते इनिशिएटीव घेवन म्हाका दिसता कुणबी साडी जे आमचे गेस्ट येता तांकां सगळ्यांक कुणबी साडी दिवपाची एक प्रथा स्टार्ट केली आनी थंयच्यान आज प्रत्येक जाण आज ती कुणबी साडी सगळ्यांक दिता. सो म्हाका दिसता ह्यो 2-3 गोश्टी सांगून हांव म्हजे ह्या डिमांड्सांक सपोर्ट करता. पूण मिनिस्टरा कडेन एक सिन्सियर रिक्वेस्ट की तुमच्या ऑफिशियल्स हांगा बरें काम करता, आमकां कसलोच दुबाव ना, पूण टुडे आज आमी उलयतात खूब की आमकां भुरग्यांक बरें खाण दिवपा जाय, हें दिवपा जाय, पूण हें दिवपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू स्विच ओवर टू प्राकृतीक शेती. वी हॅव टू सेव अवर सॉयल आनी हो एक सब्जेक्ट हाव टू सेव अवर सॉयल म्हाका दिसता प्रत्येक स्कुलांनी एक लेक्चर आसचो. एक सब्जेक्ट असो म्हणना हांव, पूण एक लेक्चर. सो दीज यंग मायंड्स आमी जेन्ना हें स्टार्ट केल्लें आमचें स्वच्छ अभियान तेन्ना नोबडी थॉट दॅट इट वील बी सच अ बीग सक्सेस, पूण आज सगळ्या भुरग्यांच्या भितर आज इतलें तें घुसलां की आज भुरगीं आमच्या आवय बापायक सांगता की तूं हांगा घाण करनाका, गाडयेनसून बाटली उडयनाका. सो अशें करून हो एक सक्सेस जाला. सो दीस सेम मॉडेल कॅन बी इम्प्लिमेंटेड इन द स्कूल्स. आनी भुरग्यांक जेन्ना तूं हें करता की आपली माती कशी साल्वार करप, आज आमचे मातयेक जे हें जालां ती कशी साल्वार करप, म्हाका दिसता दीस वील गो इन लॉंग वे इन हेल्पिंग. थँक्यू सर. Honorable Member Chandrakant Chettiar. स्पीकर सर, आज जो हांव उबो रावल्लो आसा ते आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक. सिव्हील सप्लायचेर उलयतना आमच्या बिचोलेन सिव्हील सप्लायचे ऑफिस आसा, एक ल्हानशें ऑफिस आसा आनी हें ऑफिस शिफ्ट करपाक जाय. हांव आमदार जातकसनी प्रोसेस सुरू केल्लो. इनफॅक्ट प्रोसेस म्हाका याद आसा 4 मार्च 2022 सुरू केल्लो. 1 वर्स जावन गेले आजून हें ऑफिस शिफ्ट जावंक ना. मिनिस्टरान हातून मातसो लक्ष घालपाक जाय. हांव फॉलोअप करीत आसा, खंय अडकला ते म्हणजे मिनिस्टरान फायंड आउट करून हें शिफ्ट करपाक जाय, कित्याक लोकांक खरेंच इनकन्विनियंट जाता. दुसरें म्हणटात ते आमचे सिव्हील सप्लायचे गोडावन आसा. आमचो जो गोडावन आसा तो हांगा आसा, कारापुरा आसा. ताची जर कंडिशन पळयली जाल्यार इतली वायट आसता, एक कांयच ना म्हणल्यार 50-100 कबुतरां बी भितर येतात आनी बारीक मेंटेनन्स आसा. एक जर जाळी लायली वयल्या विंडोक जाल्यार हें सगळें कळटा. फक्त जे कोण ऑफिसर अकाउंटेबल आसा तांच्यांनी ते कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो पळोवपाचो आनी तो अपडेट करपाचो. आनी तेच गुडावन म्हणना हांव फूल गोंयचे जे गुडावन आसा ते करपाक जाय. कित्याक आमी सिव्हील सप्लायचे केन्ना केन्ना धान्याचे, आमचो मिनिस्टर एकदम बरो, व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह, परफेक्टली आन्सर दिता. ही वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट, पण केन्ना केन्ना जायना तें. पण ताचे केन्ना केन्ना हें नजरे घालना जाल्यार जातलें कशें. तिसरें म्हणटात ते पोरू कितें केल्लें आमी, जांकां रेशन कार्डां कोणची सरेंडर केली तेन्ना आमी ग्रीन रेशन कार्ड केल्लें, म्हणजे बेजिकली आयडेंटिफिकेशन प्रोसेस म्हणून. आनी हे ग्रीन रेशन कार्ड हो प्रोसेस अजून सुरूच जावंक ना. सो ते एक सुरू करपाचें. नवी रेशन कार्डां बंद केला आनी सेपरेट रेशन कार्ड म्हणजे फॅमिलीची जॉयन आसली ती बंद केल्ली आसा. सो लोकांक फियर आसा आमकां रेशन कार्डां मेळटली काय ना ती. सो ताचेरूय तांच्यांनी पळोवपाचें.
जे आमकां क्वॉलिटी ऑफ फूड ग्रेन दिता हे क्वॉलिटी ऑफ फूड ग्रेन चेक करपाक जाय आणि हे चेक करता मिनिस्टरान खूब फावटी पेपरार सांगला तांचे इन्स्पेक्टर करता हांव कितें म्हणटा तांचे इन्स्पेक्टर्स आर नॉट क्वॉलिफायड सो केन्ना रँडमली FDA आसा तांकां सांगपाचें ते हे ग्रेन चेक करात म्हणून स्पेशली जेन्ना ते वास्को तांचे ते FCIन येता थंयच्यान परत गुडावनी वता केन्ना केन्ना रँडमली मदीं मदीं चेक करचें कित्याक खुबश्यो फावटी कंप्लेनी येयल्ले आसात की अशें मेळटा तशें मेळटा आनी कशें आसा हे जे रेशनाचें जेवण कशें एक बाबडो आमचेच गरीब भाव वापरता आमी तांकां निग्लेक्ट करूंक जायना वी शूड गिव देम द बेस्ट म्हणटात तशें दुसरें म्हणटात तशें पोरूं एक वर्सा पयलीं कितें तरी चोरी केलें हें धान्य खंय तरी कर्नाटकाक विकलें अशें सगळें पेपरार आयिल्लें म्हजे कडेन कटींग सुद्दां आसा म्हाका इतकेंच मिनिस्टरान आज एक्सप्लेन करपा जाय हाचेर जी इन्क्वायरी बसयली ती इन्क्वायरीन रिपोर्ट कितें जालो आनी ते इन्क्वायरीचे कितें हें घेतलें काय म्हणजे कोणाचेर एक्शन घेतली काय फक्त कित्याक हे गोश्टी परत परत जावंक जायना ह्या डिपार्टमेंटान समहाव हे डिपार्टमेंट मिनिस्टर बरो सगळो बरो पूण सदांच लायमलायटीन फॉर रॉंग थिंग्स येता एक तर कसले तरी प्लास्टीक तांदूळ म्हणटात कोण म्हणटा मॅगट्स असलेले म्हणटात नाल्यार कोण म्हणटा चोरी केल्ले आसात सो ह्या डिपार्टमेंट हे कित्याक हे डिपार्टमेंट खूब आमकां गरजेचें आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा केन्ना केन्ना आमचे कडेन ही जाणटी वतात आनी तांकां ते सिव्हील सप्लाय इन्स्पेक्टर तांकां ते रेशन दिनात तांचे ते रेशन कार्ड कित्याक तर तांचे ते बोर्ड लागना म्हणून दिसता सो दॅट हॅज टू बी चेक आउट सो ही थोडी सजेशन्स मिनिस्टरान घेवची हांव जाणा मिनिस्टर एक्टीव सदांच ही घेतलो सगळ्यान आतां वळटाना एग्रीकल्चराचेर उलयतना हांव इतलेंच सांगूं शकता एग्रीकल्चर हो आमी कोणो म्हणटा सरकार हर तरेन प्रयत्न करता पण हांव तुमकां इतलेंच सांगूं शकता 30 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना शेतान वतालो तेन्ना पिक्चर असो आसलो की हांव जेन्ना मळ्यान वतालो तेन्ना लोकांची जागा एक सुद्दां वेकंट नासताली मळ्यान हांव जेन्ना स्वता शेत करतालो तेन्ना आज पिक्चर उलटो जाला आनी तेन्ना कोणाची जर जागा मागता जाल्यार मागची पडटाली तुजी इल्ली जागा दी म्हाका शेती करपाक कांदे लावपाक म्हूण मिरसांगे लावपाक म्हूण अशी दी म्हणटाले आनी दिताले आनी इंटर्न आमी त्या शेतवाल्याक सुद्दां कितें दिताले आज उलटें जाला आज शेतांच पडींग आसात सो वॉट आय एम सेयींग हांव पयलीं सगळ्यात पयलीं आमच्या मिनिस्टराचे म्हणजे हे करता कॉंग्रेच्युलेट करता की तांणी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरू केली ऑन द सेम बेजीस ही नीड टू आवर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नीड टू बी हांव पयलीं असेंब्लीन म्हटलेलें आसा नीड टू बी अपडेटेड एंड स्टार्ट एन R&D रिसर्च डिपार्टमेंट रिसर्च टू फायंड आउट वॉट स्टॅटिस्टिक्स कितले शेतकरी पयलीं आसले आतां कितले शेतकरी आसा यंगस्टर्स कितले जाल्यात खंयच्या वयोगटाचे कितले आसा आमचे कडेन शेतकरी पॉप्युलेशन आसा ते 50 वर्साच्या वयर कितले आसा 40 ते 50 कितले 20 ते 30 कितले हो जर सर्वे करी जाल्यार आमकां कळटलें की खंयची एज ग्रुप फार्मिंगाक वयता आनी कित्याक वचना ताचेर स्टडी करपाची आमी तांकां सपोर्ट प्रायज बी सगळो दिता पण कितें फायदो ते केन्ना केन्ना हांव जेन्ना शेतान वयता म्हणजे गांवांत वता तेन्ना ते सांगतात तुमी हो सपोर्ट प्रायस कितले पोरूं आमी भाताचे 20 रुपयाचे 22 रुपया केलात पावनात म्हणटात तातूंत परवडना म्हणटात तांकां जेन्युनली प्रॉब्लेम आसतलो थोडे कंडिशन कशे आसा सगळेच डिपार्टमेंट करूं शकना मिनिस्टर करूं शकना थोडे क्लायमेटीक कंडिशन्स आसात तेन्ना एक टायम असो आसलो 25 वर्सां पयलीं सगळे लोक आमी शेताचेरच सर्वायव जाताले स्पेशली आमच्या गांवांतले लोक हांव म्हज्या गांवांत म्हणटा मेणकुऱ्या सांगातले आज आमी भुरगे शिकल्यात शिकून भायर आयल्यात तेन्ना सगळीं घरांतलीं काम करतालीं शेतान आज तुका आमकां मनाय लागता आनी मनायक तितलो सॅलरी दिवचो पडटा परवडना आज तुका शेती सो ताचेर हो सगळो स्टॅटिस्टिक करूं जाले नाजाल्यार नुस्तें फॅसिलिटी दिले आमी नवे डिजिटली हायटॅक जाले नवे मशिनरी येयली म्हणून जावपाचें ना जो पर्यंत आमचो यंगस्टर्स भुरगो वचनात आमचे एग्रीकल्चर जे भुरगे शिकतात तर तांच्यांनी शेती घेवची कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग वी हॅव टू अंडरस्टँड अबाउट कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आमी आज ह्या शेतकऱ्यांक कितलींशीं लोनां दितात पूण अजून ह्या शेतकऱ्यांक फियर आसा की आता एक जे आमी लोन दिता सांगता तुमकां एग्रीकल्चर एंड रुरल डेव्हलपमेंट लोन हे 5 लाख आनी त्याच्या वयर दितात सो ह्या लोनाचो जो 12% इंट्रस्ट आसता भितर म्हाका दिसता 4% RBI दिता 4% सेंट्रल गव्हर्मेंटा आनी 4% आमचे गव्हर्मेंट दिता केन्ना केन्ना हे 4% आमचे गव्हर्मेंट त्या लोनाक ते हेच दिना तो इंट्रस्टूच दिना आनी त्यामुळे त्या शेतकऱ्यान जे लोन काडला अराउंड 62 शेतकरी आसा अक्रॉस द स्टेट कोणी हो इंट्रस्टच सबसिडी रिसीव करूंक ना त्यामुळे ती बँक कितें करता ह्या शेतकऱ्यां कडल्यान ते 4% मागता सो ह्या 62 शेतकऱ्यांचे जी सबसिडी आसा ती तांची दिवपाची दुसरे किसान क्रेडिट कार्ड आसा त्याचेर 1,60,000 आमी दिता अगेन त्याची 12% इंट्रस्ट आसता आनी तो इंट्रस्ट इज डिवायडेड 4% RBI 4% सेंट्रल गव्हर्मेंट 4% स्टेट गव्हर्मेंटा हांव हे 4% RBI आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट
जेन्ना शेतकरी लोन घेता तेन्नाच तांकां ते माफ जाता, पण हे स्टेट गव्हर्मेंटाचे पयशे तांकां केन्ना केन्ना मेळना आनी बँक त्यांच्या फाटल्यान लागता. सो म्हाका खबर आसा मिनिस्टर हे पळयतलो. तशीच न्ही ऑर्गॅनिक फार्मिंग करपाक परंपरागत कृषी विकास योजना असली. ह्या योजनेच्या मार्फत कितें जालें, इयर 20-21 17 फार्मरांक 253 लाख गावले, म्हणजे एका शेतकऱ्याक अरावंड 14.5 लाख गावले. 21-22 11 फार्मरांक 47 2 मिनटां स्पीकर सर 11 फार्मरांक 47 लॅक्स गावले, म्हणजे एका शेतकऱ्याक 4.27. आता ह्या वर्सा 31 लाखूच डिस्ट्रीब्यूट केले आणि ते कितले 412 शेतकऱ्यांक, म्हणजे एका शेतकऱ्याक फक्त 7,730 गावले. म्हणजे कितें आमी ऑर्गॅनिक फार्मिंग मोटिवेट करना अशें जालें. पयलीं 2 वर्सां आमी बरें मोटिवेट केले. सो वी नीड टू लूक इन टू दीट वॉट इज द एक्झॅक्ट इशू हियर आसा तो. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा न्ही, आतां जर आमी पळयली आमचें एग्रीकल्चर जें आमी प्रोड्यूस करता गोंयांत तें आमकां सफिशियंट ना. आज आमी सगळे भायल्या स्टेटींतले आसता. वी हॅव टू कम टू अ स्टेज वेर आमी प्रोड्यूस करता ते आमकां सॅटिस्फाय जाय, म्हणजे इट शूड बी आमकां पावपाक जाय. सो ह्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें केल्लें, गव्हर्मेंट शूड हॅव कंप्रेहेन्सीव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान आनी ताचेर तेंच्यांनी रियल टायम डेटा फायंड आउट करपा जाय. आनी ह्या डेटान कितें आसूं जाय की खंयचें शेत खंयची शेत म्हणजे कितकी जागा आमी कल्टिवेट केला, कितली आमी कल्टिवेट करूं शकता आनी खंयचे खंयचे क्रॉप लावं शकता, असो रियल टायम डेटा काडूं जाय. नाव एवरीथींग इज डिजिटलायज. हो एकदा डेटा काडलो काय देन वी कॅन प्रमोट खंयच्या शेतान कितें लायला बरें. आय नो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज डुईंग ऑल दीस थिंग्स, बट खंय तरी कमी जाता. हो स्टॅटिस्टिक्स सांगता, हांव सांगना, हो डेटा सांगता, हो दिसता आमकां की खंय तरी हे पावना म्हणून. सो ह्या मिनिस्टर हे डेफिनेटली पळयतलो. आमकां युथांक जाता तितले मोटिवेट करपा जाय. म्हाका इतलेच विचारूंक जाय, संजीवनी शुगर केअरचे वर्कर्स आसात तांकां आमी खंय तरी गव्हर्मेंटान अब्जॉर्ब करतले, रिट्रेंच करतले काय कितें करतले तांकां. अंदूचे आमचे वर्स हे मिलेट इयर आसा, आमी कितें बेनिफीट दिला, जे शेतकरी मिलेट करता तांकां कितें बेनिफीट दिला. कित्याक मिलेट इयर म्हणून आमी सगळ्याक सेलिब्रेट केला, आमकां हांगा सभापतीन सुद्दां मिलेट दिल्ले आसा. दुसरें म्हणटात ते हायड्रोफोनीक फार्मिंग प्रोजेक्ट आसता. सो हाका आमी आमचं गव्हर्मेंटाचं कितें प्लॅनिंग आसा काय सबसिडायज हायड्रोफोनीक फार्मिंग प्रोजेक्ट करपाक, आनी आसा जाल्यार ताका कितें कन्सल्टंट अपॉयंट केल्ले आसा काय. दुसरें म्हणटात ते आमचे कितकेशेच शेतकरी भाव ICAरान तुका हातून वता ओल्ड गोवा वता सीड्स हाडपाक, आनी थंय तांकां तो सेक्युरिटी सांगता 12:30 ते 2:30 टायमाक तुमी येवंक नाका म्हणून. हे शेतकरी भाव पेडणे टू काणकोण पर्यंत येतात जाल्यार 12:30 तो 2:30 म्हाका दिसता टायम व्हडलो. तो 1 ते 2च लंच ब्रेक आसपाचो आनी बाकीच्या टायमाक तांकां सीट घेवपाक. शेतकरी थंय भायर बसून रावतलो, ऑफिसाच्या भायर बसून रावतलो. वी नीड टू वर्क ऑलवेज ऑल्सो ऑन द गव्हर्मेंटान कितें पॉलिसी केला पर्टेनिंग टू यूज ऑफ GMO सीड, म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गॅनिझम सीड. कित्याक ही सिडाचेर बाकीच्या स्टेटींनी केल्लो आसा अभ्यास. सो अशे खुबशे गोष्टी आसात न्ही वेर गव्हर्मेंट नीड टू अपग्रेड इटसेल्फ हे जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गॅनिझम. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार अंदू काजूचो जो तुमी रेट ठरयल्यात तो तुमी एंड ऑफ मार्च ठरयल्यात, एंड ऑफ मार्च आनी एप्रिलान ठरयल्यात. पूण अंदू काजू जे म्हणजे काजी जाल्यात ते अंदू बेगीनच जाल्या फेब्रुवारीन. सो रेट अर्ली ठरोवपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पयलू आमी जे डिपार्टमेंट घेता ते म्हणजे एग्रीकल्चर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान जे एग्रीकल्चर आसा ते आमी पयलुच्यान म्हणटाले की एग्रीकल्चर ऑक्युपेशन सगळ्यांकून इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांकून व्हडलो. आनी आमचें राज्य जें आसा तें कृशी प्रधान आसलें आनी आयज खंय ना खंय तें सकयल वचत आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचे जे एग्रीकल्चर लँड आसा आयज तो जागे जे एग्रीकल्चर आसा आमचे ऑर्चर्ड लँड आसा जावं खंयची बागायत मिन्स खंयची आमची शेती आसा ही आयज खंय ना खंय कन्वर्ट जाता, जावं थंय हिल कटींग जाता, लँड फिलिंग जाता. आनी ही कित्याक लागून जाता, कित्याक आयज आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे जे ZAOs आसा जावं ऑफिसर्स आसा ते खंय ना खंय तेंचेर लक्ष दिना आनी ताका लागून खुबशी आमची एग्रीकल्चर लँड आसा ती कन्वर्ट जाता. आनी ZAOन खरें म्हटल्यार अकावंटेबिलिटी धरपाक जाय. हे जे जागे आसा तांकां मेंटेन करपाक आनी अकॉर्डिंग टू रूल तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक. कित्याक आमी समज अशें कन्वर्ट करीत रावले आनी अशे चेंजीस जायतले, लँड यूज चेंजीस जायत रावले जाल्यार फुडें आमकां शेतां रोवपाक नाल्यार एग्रीकल्चर लँड पळोवपाक मेळचना. स्पीकर सर,
अशें जाल्लें आसा आतां सद्याक ZDO फक्त स्किमी करपाक लागलेले आसा बट बाकीची जी कामां आसा ZDOची ती कामां सोडून दिल्ली आसा फक्त स्किमीक लागून ZDO आसा अशें हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा स्पीकर सर आमी पळयता की एवरी टायम कंप्लेन्स घालता तेन्ना रिएक्ट जाता जे ऑफिसर्स आसा ते तेन्ना रिएक्ट जाता सो मोटो एक्शन हो डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी घेवपाक जाय तशेंच स्पीकर सर आमची मागणी आसा की एक कंप्लेन्साक लागून एक ॲप करचो जे आमी जेन्ना म्हणटा CM पासून म्हणटा की एक आमचो डॅशबोर्ड आसता डॅशबोर्ड करपाक जाय आतां हितूनय एक डॅशबोर्ड करचो कंप्लेन्स कितल्यो येता ते कंप्लेन्स मॉनिटर करपाक मेळटल्यो आनी त्यो मॉनिटरींग करून आमकां सर्विसीस खुबश्यो सर्विसीस ज्यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आसा त्यो ह्या ॲपाच्या थ्रू आमकां प्रोवायड करपाक शकतले आनी शेतकारांक ताचो लाभ मेळटलो स्पीकर सर आतां तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे कडेन आमचे जे एग्रीकल्चर लँड आसा ते पडींग पडलेले आसा आनी एग्रीकल्चर लँड पडींग पडल्या ते तशेंच दवरिल्ले आसा कितलींशीं वर्सां जाले एवरी टायम गेले ते फावटी आमी उलयले आतांय उलयता हेच्या फुडेंय उलयतले मात हेका लागून एक सिस्टमॅटिकली प्लॅन एक सरकारा थ्रू डिपार्टमेंटाच्या थ्रू कितें तरी प्लॅन आसपाक जाय ही पडींग जमीन आसा ती रिकल्टिवेट आमी कशें करतले आनी ती जबाबदारी घेवपाक जाय मिनिस्टरान जबाबदारी घेवपाक जाय की कशें आमी ही रिकल्टिवेट करतले कित्याक खुबशे कडेन अशे जागे आसा ते जागे कल्टिवेटूच जायना आमच्या मतदारसंघानूय खुबशे जागे आसा ते कल्टिवेट जायना आनी डिपार्टमेंटा कडेन अजून पर्यंत कांय रिपोर्ट ना कांय स्टडी ना कांय रिसर्च ना ही रिसर्च केन्ना करतले डिपार्टमेंट फक्त आमी सबसिडीजूच इश्यू करपाक रावल्ले आसा काय हेजेर रिसर्च जावपाक जाय हेजेर स्टडी जावपाक जाय आनी हेजो कितें तरी एक एक्शन प्लॅन येवपाक जाय स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता अशेंच खुबशे आमचे गोंयकार आसा आमचे जे शेतकार आसा ते शेतकार खूब कडेन शेतां रोयता जंय काजीची बागायदार आसा तशेंच तेंची तुमकां सांगपाक सोदता आमच्या मतदारसंघानूय तशेंच आसा थंय कोरगांव आसा मागीर आमचे सत्तरी आसा तेंची नांवार आजून पर्यंत ती शेतां आसा जे दोंगर आसा जे काजीचे ऑर्चर्ड लँड आसा हे तेंचे आजून पर्यंत नांवार जाल्ले ना आनी तांकां खूब डिस्प्यूट जाता आनी त्या कारणाक लागून तांकां कांयच कॉम्पन्सेशन मेळना तांकां स्किम्स मेळना सो हे खंय ना खंय डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय तशेंच आमी पळयता फुलाकारांचे मये आतां फुलाकार म्हटल्यार मिनिस्टराक सारकें खबर आसतलें की माड्डो हांगा पारंपारीक जी फुलाकारांचे मये आसा ते आमी थंय जायो रोयता जायो आनी ते आमचे जात्रेक बीन जायो खूब गरजेच्यो आसा देवीक जायो घालपाक जाय फाल्यां समज हे मये तेंचे कडेन उरत ना कित्याक ते पुर्तुगीज काळांतल्यान ते थंय रोयत आसले मात समज ते मये तेंच्या मिन्स तांकां रोवपाक दित ना जाल्यार फाल्यां तांकां कांयच मेळपाचें ना स्पीकर सर तशेंच आमी आमच्या वाठारांत म्हटल्यार सानंद्रेन तशेंच बाकीच्या मतदारसंघांनी भेंडे रोयता जावं ब्रिंजॉल्स रोयता खूब तरेचे हे रोयता मात कितें आसा तांकां आजून पर्यंत तो लँड रायट मेळोंक ना सो ह्या लँड रायट मेळोवपाक लागून डिपार्टमेंटान कितें तरी अमेंडमेंट हाडपाक जाय आनी ते अमेंडमेंटाचे थ्रू तांकां रायट्स दिवपाक जाय जे करून ते ही पारंपारीक तेंची शेती आसा ती करपाक शकतले स्पीकर सर एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्ट हो खूब म्हत्वाचो एक्ट आसा आनी ह्या एक्टा अंडर खुबशे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसा मात स्पीकर सर सांगपाक सोदता अंडर सेक्शन 36 हो सेक्शन 36 इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आसलो हो इम्प्लिमेंट जायना कित्याक खूब कडेन तुमी पळयता आसतले पडींग जागे जे आसा ते तशेंच सोडलेले आसा आनी थंय कांयच इम्प्लिमेंटेशन जायना डिपार्टमेंट वचून सर्वे करिना डिपार्टमेंटान खरें म्हणल्यार वचून सर्वे करपाक जाय की खंयची शेतां रोयता खंयची रोयना सो हो एक्ट हो इम्प्लिमेंट करपाक जाय डिपार्टमेंटान इम्प्लिमेंट करपाक जाय स्पीकर सर आमी इयर ऑफ मिलिट्स म्हणून डिक्लेअर केले आतां इयर ऑफ मिलिट्स डिक्लेअर केल्या तितून अशें सांगता की मिलिट्साक आमी प्रमोशन करतले हो हेजो फुडलो प्लॅन कितें आसा फ्युचर प्लॅन कितें आसा हो एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा कित्याक आमी प्रमोट करता तेजे नंतर कांयच आसना फुडें फाटीं ताका कांयच पळयना सो हेजे बाबतींत कितें फुडलो प्लॅन डेवलप केला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तो दाखोवपाक जाय स्पीकर सर आमी एग्रीकल्चर म्हटल्यार आतां ऑर्गेनीक फार्मींग प्रमोट करता म्हणून सांगलें आनी ऑर्गेनीक फार्मिंगाच्या बाबतींत खूब कितें कितें उलयत आसता खूब कितें कितें सांगीत आसता आनी आमकां जेन्ना आमी LEQ घातलो तेन्ना आमकां आन्सर गावलो की 500 क्लस्टर्स केल्ले आसा आनी तितून 12,685 फार्मर्स आसा म्हणून शेतकार आसा म्हणून म्हाका जाणून घेवपाक जाय हे फार्मर्स खंय आसा हे शेतकार खंय आसा डिक्लेअर करता क्लस्टर्स खंय आसा आजून पर्यंत आमकां सारकें दिश्टी पासून पडना खंयचे क्लस्टर्स हे ऑर्गेनीक क्लस्टर्स आसा नाल्यार एक हें करपाचो प्रोग्राम करपाचो आनी त्या सगळ्या फार्मरांक शेतकारांक आपोवपाचे आनी दाखोवपाचें की बाबा हे शेतकार आसा आनी हे शेतकार ऑर्गेनीक फार्मींग करता म्हणून बेश्टेच सांगले आनी बेश्टेच घातले म्हणून जावपाचें ना आमकां रियल फॅक्टान कितें आसपाक जाय आनी समज हे फार्मर्स आसा खरेंच फार्मर्स आसा जे डिपार्टमेंटाच्या LEQ थ्रू येयल्लो आसा नाल्यार तांकां जो फंड एलोकेट केल्लो आसा 42 lakhs
म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले इतले समज 12,000 फार्मर आसा आनी तांकां 42 लॅक्सूच तुमी एलोकेट केला ना तो पावतलो तांकां काय कितें हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा. स्पीकर सर, आमची आनी एक मागणी आसा ती म्हणजे रायस प्रोसेसिंग मिल्स. आतां कितें जाता, आमचे जे रायस जाता ते रायस आमी भायर धाडटा, महाराष्ट्रा धाडटा, थोडे कर्नाटका धाडटा आनी थंयच्यान आमी प्रोसेस करून हाडटा, खूब चड क्वॉन्टिटी आसता तेन्ना. सो हेका लागून हांव मागणी करता की डिपार्टमेंटान एक रायस प्रोसेसिंग मिल दोनी नॉर्थ गोवा जावं सावथ गोवान दोनी कडेन इम्प्लिमेंट करचे, जे करून आमचे जे शेतकार आसा तांकां झूप करून रायस प्रोसेस करपाक मेळटलें आनी जी बल्क क्वॉन्टिटी आसा ती बेगांचे बेगीन आमकां करून हाडचें पडटलें. तशेंच द गोवा फ्रुट्स अँड ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरीज एक्ट आसा 1995. स्पीकर सर, तुमकां सांगपाक सोदता हो जो एक्ट आसा त्या एक्टाच्या थ्रू आमी जे भायरसून खुबशीं झाडां येता जावं ते झाडां हाडून नर्सरीज घालता. आयज तुमी पळयता आसतले रस्त्याच्या सायडीक कितल्योश्यो नर्सरीज आसा. आमकां जी आमी डिपार्टमेंटाक एक कंप्लेन केल्ली की हे जे आसा हो एक्ट जो आसा नर्सरीजाचो तो एक्ट फॉलो करना आनी त्या एक्टाच्या थ्रू थोडे सेक्शन्स आसा, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 हे सेक्शन फॉलो जायना. आनी जेन्ना आमी कंप्लेन केली तेन्ना आमकां आतां एलक्यूआयच्या थ्रू रिप्लायूय गावल्ली आसा की डिपार्टमेंटान तेजेर नोटीस काडलेली आसा म्हणून थंय वचून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां आनी नोटीस काडल्या आनी तितून 44 इनलिगल नर्सरीज आसा म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. स्पीकर सर, ह्यो इनलिगल नर्सरीज आसा म्हणून सांगता पूण इनलिगलाचेर कांयच एक्शन जायना. कित्याक फक्त नोटीस काडली, फुडें कांयच जायना. मागीर जेन्ना आमी डायरेक्टराक विचारलें, डायरेक्टर म्हणटा की हे पंचायतीन एक्शन घेवपाक जाय ते म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर, सांगपाक सोदता की ह्या एक्टाच्या थ्रू हांगा रायट दिल्लो आसा डायरेक्टराक जावं डिपार्टमेंटाक की हेजेर एक्शन घेवपाक शकता आनी ते खंय ना खंय डेमोलिश करपाक शकता, मात तें जायना. स्पीकर सर, कितें जाल्लें आसा आतां प्रॉब्लम कितें जाला, फाल्यां समज अश्यो येत रावले आनी डिफरंट वरायटी ऑफ प्लांट्स जावं ऑर्नामेंट्स हांगा येत रावले, हांगा कितलेशे डिजिजीस स्प्रेड जाता, जे वायरल डिजीज आसा ते स्प्रेड जाता. कित्याक आमकां खबर ना दुसरे स्टेटीन कितें आसता तें, आनी ताका लागून आमचे जे पॅटर्न आसा, जो आमचो एंटायर पॅटर्न ऑफ वेजिटेबल्स आसा जावं आमचे प्लांट्स आसा, हे खंय ना खंय डिस्टर्ब जाता. आनी तो डिस्टर्ब जाल्ल्या कारणान आयज खूब कडेन आमचे डिफरंट वरायटीज आसा त्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें जे नाल्लांक बसून रोग लागलेलो आसा. सो हेका लागून हेजेर स्ट्रीक एक्शन करपाक जाय आनी हो डायरेक्शन जे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी दिल्लें आसा हे डायरेक्शन पालन करपाक जाय. म्हाका दिसना कित्याक लागून पालन करना, कित्याक आमी एवरी टायम कंप्लेनी घालपाकूच उरल्या. आमकां कंप्लेनी घालच्यो पडटा, जे ऑफिसर्स आसा ते वचून पळयना. खरें म्हटल्यार सगळे भोंवता, वाटेर सगळे भोंवता, मात जेन्ना कंप्लेन घालता तेन्नाच एक्शन घेता. हांव तुमकां कंप्लेनूय टेबल करता आमची. स्पीकर सर, तशेंच स्पीकर सर, हेज्या बाबतीन सारकी थरड स्टडी जावपाक जाय, जे करून हे एक्ट जे आसा तेजी अंमलबजावणी बेगांच्या बेगान जावपाक जाय. कित्याक आतां कशें जाल्लें आसा की खुबशे डिजीज लागलेले आसा, ऑलरेडी रोग लागलेले आसा, मात हे रोगाच्या बाबतीन कितें स्टडी केल्या ही म्हाका जाणून घेवपाक जाय मिनिस्टरा कडल्यान. स्पीकर सर, तशेंच आमचे फामाद कुंकळे जो गांव आसा, फोंडा कुंकळे, मिनिस्टराक सारकें खबर आसतलें. ह्या फोंडा कुंकळेन पायनएप्पल जे आसा, आमची अणसां म्हणटा आमी, आयज अणसां ती सामकी मिन्स खंय पावल्या ही कांयच खबर ना. कित्याक पयलूच ज्या पद्दतीन अणसां मेळटाली ती आतां सद्याक मेळना. म्हणल्यार डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घेवपाक जाय. डिपार्टमेंट हांव नगो कित्याक लागून तेजेर लक्ष घेयना. मिनिस्टराक सामकें लागीं आसा, मुद्दम तेणें बाग वचून पळोवचो थंय कितें जालां आसा तें, कित्याक लागून आतां अणसां मेळना आमकां, त्या पयलू जी पद्दतीन मेळटाली ती मेळना. स्पीकर सर, तशेंच आमी आमच्या नेवरा गांवान एक बायोडायवर्सिटीचो प्रोग्राम जाल्लो आनी त्या प्रोग्रामान बीज माता म्हणून ती येयल्ली. तिणें आमकां खूब कितें कितें सांगलें आनी आमकांय लक्षांत आसा की जे सीड्स आसा, आमचे ज्यो बियो आसा, ह्यो बियो राखून दवरपाक जाय. आयज डिपार्टमेंट अपयशीत ठरलेलो आसा की ह्यो बियो राखून दवरपाक लागून. कित्याक आयज सगळे हायब्रीड पद्दतीन हाडटा, हायब्रीडूच प्रमोट करता, सगळे हायब्रीडूच दिता. कित्याक फास्ट जाता, फास्ट म्हणटा ते डायरेक्ट दिया तांकां काबार करा. बट हायब्रीड कित्याक? स्पीकर सर, हे आमचो डिमांड आसा की हांगा सीड बँक, आमच्या गोंयचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी सीड बँक तयार करपाची आनी गोंयचे डिफरंट वरायटी ऑफ वेजिटेबल्स जावं खंयचे फ्रुटींग सीड्स आसा हे सगळ्यो सीड प्रिजर्व करून दवरपाचे, जे करून फुडें आमकां म्हणजे फुडले जे आमचे फ्युचर जनरेशन आसा तांकां आमच्यो वरायटी ऑफ सीड्स मेळटल्यो. कित्याक आतां अशें जाल्लें आसा कितल्योश्यो एक्सटिंक्ट जाल्ल्यो आसा, आतां खुबश्यो सीड बीज एक्सटिंक्ट जाल्ल्यो आसा. सो हे केन्ना कशें प्रिजर्व करतले हेज्या बाबतीन आमकां मिनिस्टरा कडल्यान आन्सर जाय. स्पीकर सर, एक युनीक आंबो आसा हिलारियो म्हणून, जो निल्ला गांवान बार्देसाचो निल्ला गांवाचो फेमस आंबो.
मात हो जो आंबो आसा ह्या आंब्याक प्रमोट करपाक लागून जावं प्रिजर्व करपाक लागून कन्जर्व करपाक लागून आजून पर्यंत डिपार्टमेंटान कांय स्टेप्स घेतलेले ना. सद्याक गोंयांत फक्त 500 झाडां आसतली तेजी आनी हो आख्खे स्टेटीनूच न्हू आख्खे इंडियेन हेजी हें ना आख्खे वर्ल्डान ना वरायटी. सो ही इतली युनीक वरायटी आसा. मात इतली युनीक वरायटी आसून बसून आमचो डिपार्टमेंट हेंचेर लक्ष कित्याक दिना. तशेंच सामकी सॉरी स्टेट जी जाल्ली आसा ती म्हणजे बाकीचे जे आंब्यांची वरायटी आसा 105 आंब्यांची वरायटी आसा गोंयभरान 105 वरायटी आसा. मात ह्या वरायटींक लागून कशें प्रिजर्व करपाचें कशें प्रमोट करपाचें फुडें कशें आमी मार्केट करतले पॉप्युलरायज कशें करतले हेज्या बाबतींत आमच्या डिपार्टमेंटान कांयच लक्ष दिल्लें ना. हांव मागता डिपार्टमेंटाचो आमचो मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी 100 करोडाची तरतूद करची आनी एक मिशन करचो जो मिशनान आमचे जे हेरिटेज आंबे आसा जे आमी प्रिजर्व करपाक सोदता हेरिटेज आंब्यांची वरायटीज आसा खुबश्यो वरायटीज सगळ्यांक खबर आसा कितल्योश्यो तरेच्यो वरायटीज आसा. मात ह्यो वरायटीज आमी समज आयज प्रिजर्व करीना आनी ह्यो खूब बऱ्यो आसा म्हत्वाच्यो आसा कित्याक आमच्या हेल्थाक लागून. आतां हेल्थ इश्यूज खूब जाणांनी उलयले की आमकां हेल्थ इश्यूज जाता. हे आमचे पारंपारीक ट्रेडिशनल जे आमचे आंबे आसा हे आमकां प्रिजर्व करपाक जाय नाल्यार फुडें आमची जी जनरेशन आसा आयज हे सगळे भुरगे आसा तांकां फुडें आमकां आंबे दिसचीच ना. हे आंबे सगळे वयतले आनी सगळे हायब्रीड परतूय हायब्रीड जातले जे पेस्टिसायड्स हे स्प्रे करून दिता आमकां आनी तितून डिजीज येता तितून कॅन्सर जाता आनी खंयचे प्रॉब्लेम्स जातात ते जातले. स्पिकर सर ताका लागून आमची मागणी आसा मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी एटलिस्ट 100 करोडाची एक तरतूद करची आनी ते हे प्रिजर्व करपाक एक मिशन करचो हेरिटेज मँगोज प्रोटेक्शन असो मिशन एक तयार करचो. स्पिकर सर हे समज आमी प्रिजर्व केले नाल्यार आमचे तांकां समज प्रमोट केले आनी आमचे न्यू जनरेशन भुरगे आसा यूथ आसा तांकां आमी फुडें काडले नाल्यार आमकां म्हाका दिसता एटलिस्ट 5 लाख एक झाडाचेर जोडपाक शकता. स्पिकर सर Honorable member, your time is running out. या I'll do it fast. स्पिकर सर म्हाका खबर ना की आमचे टोटल 190 बायोडायवर्सिटी कमिटीज आसा. मात ह्यो बायोडायवर्सिटी कमिटीज पासून ते जे आंबे आसा ते प्रिजर्व करपाक लागून कित्याक फेल जाल्ले आसा ते आमकां खबर ना. हे डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान एक नोटीस धाडपाक जाय सगळ्यांक की अशे जे तरेकवार आंबे आसा तांकां प्रिजर्व करचे म्हणून. स्पिकर सर तशेंच आमचे तिसवाडी जे झोनल ऑफिस आसा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की त्या ऑफिसान वचून पळोवचें कित्याक तेजी कंडिशन सारकी वायट जाल्ली आसा. ते टॉयलेट पासून सारके ना तेंची जी दारां आसा ती सारकी ना. सो अशें जे आमी डिपार्टमेंट झोनल ऑफिस तिसवाडी आसा अशें आमी डिपार्टमेंट रन करपाक शकना. फाल्यां तांकांय जे स्टाफ आसा तांकांय बरी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय थंय. सो असो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो मिनिस्टरान बेगांच्या बेगान थंय वचून इन्स्पेक्शन करचें आनी बेगांच्या बेगान तें रिपेर करून घेवचें. स्पिकर सर तशेंच कृशी कार्ड 100% कृशी कार्ड केला म्हणून आमकां डिक्लेअर केल्लें आसा आनी सस्टेनेबल गोलान ते घातलेले आसा. हांव सांगपाक सोदतां हें पूर्ण तरा फोटिंगपणां आसा कित्याक 100% कृशी कार्ड आजून पर्यंत जाल्लें ना. हें मिनिस्टराकूय खबर आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा कित्याक कितलेशे आजून पर्यंत आमकां कितलेशे शेतकार मेळटा तेंचे कडेन आजून पर्यंत कृशी कार्ड ना. आमी तांकां धाडटा. सो हे जे आसा फुडें जी उरल्या कृशी कार्डां ती बेगांचे बेगीन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. स्पिकर सर आनीक जे खाजन रिवायवलाक लागून एक प्लॅन घातलो तो खाजन रिवायवलाक लागून फक्त 6 लाख एलोकेट केल्ले आसा. म्हाका स्पिकर सर हांसपाक अशें दिसता कित्याक 6 लाखान आमचे येदे व्हडले खाजन 18,000 हेक्टराचें खाजन रिवायव जातलें हो मोठो प्रश्न म्हाका आसा. कित्याक ही फकाणां जाल्ले स्पिकर सर आमी एवरी टायम बांदपाक जाय हें बांदपाक जाय तें बांदपाक जाय सांगीत आसता भाशणां दीत आसता. मात ही लज स्पिकर सर सरकाराक डबल इंजीन जो सरकार म्हणटा तो डबल इंजीन कसलो फेल जाल्लो आसा. 6 लाख दवरिता तुमी रिवायवलाक लागून म्हणल्यार 6 लाखान एक ट्रॅक्टर पासून येना स्पिकर सर. ट्रॅक्टराक पासून 10 लाख जाय म्हणल्यार 6 लाखान एक बांद तरी रिपेर जातलो सादो. ही जी फोटिंगपण आसा स्पिकर सर ही कळटा हितून. हांवें न्यूज पेपराचेर वाचलें की 340 करोडाचे DPR धाडटा म्हणून. मात स्टेट गव्हर्मेंटाचे तूं कितें तरी आसपाक जाय स्पिकर सर. मात हें कांयच ना. स्पिकर सर तशेंच आमी सानांद्रेचे आमचे जे बांद आसा ते ऑलरेडी सांगलेले आसा मिनिस्टराकूय सांगलेले आसा CMाकूय सांगलेले आसा. हे हांव मिनिस्टराक दिता खंयचे खंयचे उरल्या ते बेगांच्या बेगान जावचे अशी आमची मागणी आसा. तशेंच स्पिकर सर एग्रो टुरिजम म्हणून हांगा बजेटान घातलेले आसा. मात एग्रो टुरिजमान कितले आसा फक्त 1 लाख. स्पिकर सर 1 लाखान मिनिस्टर कितें तरी करपाक शकतलो. 1 लाखान एग्रो टुरिजम कशें प्रमोट करपाक शकतलो हो एक व्हडलो प्रश्न म्हाका आसा. तशेंच स्पिकर सर
जशें आतां आमच्या अनेक MLAन डिमांड केल्लो आसा की आमचे जे भुरगे आसा तांकां खंय ना खंय एग्रीकल्चर शिकोवपाक लागून एक सब्जेक्ट आसपाक जाय 7th to 9th जावं खंयचे जे आमचे यंगस्टर्स भुरगे आतां शिकतात तांकां एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आसचो जो सब्जेक्ट आमचे भुरगे शिकून फुडें एग्रीकल्चरान येवपाक शकतले. स्पीकर सर, आनीक सामको मेजर इश्यू सद्या गोंयांत चल्ला तो म्हणजे संजीवनी साखर कारखानो. स्पीकर सर, संजीवनी साखर कारखानो हो स्टार्ट केल्लो आमच्या शेतकारांक. Because, sir, I mean, honorable member, your time is up. No, give No, me 4 minutes. Give me 4 I minutes. I'll cautioned you. get- No, I can't give you 4 minutes. Give me 4 minutes. I'm not giving more than only 2 minutes. 2 okay, minutes 2 is all minutes. you're getting. 2 minutes I'll complete. And I will disconnect the mic. या शुअर. स्पीकर सर, संजीवनी जो साखर कारखानो स्टार्ट केल्लो तो आमच्या शेतकारांक जे ऊस शेतकार आसा तांकां खंय ना खंय सपोर्टाक लागून केल्लो. मात तो आयज कितें जाल्लें आसा, आयज तांकां कंपन्सेशन मेळना सारकें, तांकां जे लाभ मेळपाक जाय तो मेळना. आनी स्पीकर सर, एक फॅसिलिटेशन कमिटी म्हूण फॉर्म केल्ली 29 ऑक्टोबर 2020 आनी हे कमिटीन आजून पर्यंत कांयच रिपोर्ट दिल्लो ना की कितें जालें, प्रोडक्शन कित्याक लागून इन्क्रीज जावंक ना, जावं कितें बेनिफीट फार्मरांक कितें बेनिफीट गावल्या हेजी कांयच अजून पर्यंत डिटेल दिल्ली ना. स्पीकर सर, आनी एक तुमकां दाखोवंक सोदता तें म्हणजे जे साखर कारखान्यान सद्याक जे करप्शन चालू आसलें आनी ते करप्शनाची जे लेटर आसा, कंप्लेन आसा ती थंयच्या फार्मर्सांक पासून दिल्ली आनी तितून जे लेन देन जाल्ली तितून एक लैला कंपनी म्हणून आसा महाराष्ट्राची ती, ते कंपनीन डिटेल्ड म्हणजे हे ओरिजिनल हें आसा बिलां आसा आनी हांगा डुप्लिकेट बिलां जी कशी डुप्लिकेट बिलां केल्या तेवूय आसा. हांव हें टेबल करता स्पीकर सर, जे करून आयज कसलो करप्शन जाता ह्या कंपनीत, कितलोसो करप्शन जाता आनी तो करप्शनाचो अजून पर्यंत एक्शन प्लॅन कांय केल्लो ना. तशेंच कंपन्सेशन जावं ह्या फार्मर्सांचे फुडें कितें जातलें, इथनॉल प्लांट येतलो काय ना, इथनॉल प्लांटाचें कितें आसा हेजो कांयच सांगलेलें ना. सो हेजेर SIT बसोवची आनी हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावचो हो आमचो डिमांड आसा. Okay. स्पीकर सर, Now you please sit. Your time is स्पीकर up. सर 1 minute. Mr. Pravin, स्पीकर MLA सर, Pravin. 2 minutes. 2 No, your minutes time is up. I'm 2 sorry. minutes No, you have just one department. I'll No, finish it in I'm 1 sorry. minute. I'm sorry. He's on his feet. I'll You finish please- it in Now you 1 please. minute. No, you please sit. Your time is up. I cautioned you. Speaker sir, I'll finish I it in 1 cautioned minute. you. Please sit. No. MLA Pravin Arlekar. Yes. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Civil supply. Priority household ration card. PHH. ची गव्हर्मेंट ही PHH रेशन कार्ड स्टार्ट करपाची, कारण आता गव्हर्मेंट एम्प्लॉयर आसा आपली रेशन कार्डां तेंच्यांनी सरेंडर केल्ली आसा. पेडण्या तालुक्यान अशे खुबश्यो केसी आहा पेंडींग, कितें म्हाका दिसता एटलिस्ट 300 तरी केसी पेंडींग आहा सर. न्यू एंड सेपरेट रेशन कार्ड करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करपाचो, कित्याक जो आतां सद्या बंद आसा आनी ज्या चड फॅमिली आसता पळय त्या फॅमिलीन डिस्प्यूट आसता, ताका लागून ह्यो जाता तितलो बेगीन ह्यो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचो. तसोच म्हाजो जो तालुको आसा हो बॉर्डरीचेर आसा आनी ब्लॅक चड मार्केटींग जाता पेट्रोलाचें. आनी जे पेट्रोल पंपार जे 1981 एक ऑर्डर आसा जी रेट मारपाची, तेज्या खातीर गव्हर्मेंट गॅजेट ऑफिसर PI और DSP आनी पेट्रोल कंपनीचे मनीस हे जॉयंट इन्स्पेक्शन जायना, खूब मुश्कील जाता. ताका लागून म्हाजो एक हें आसा कितें जो पळय हें आसा तो आमच्या तालुका लेवल सिवील सप्लाय इंस्पेक्टर आसा तांकां ही ऑर्डर दिवपाची आनी ही जाता तितले बेगीन रिनोटिफाय करपाची,
कित्याक जे पेट्रोल पंप आहा पळय हे पेट्रोल पंपार आमी केन्नाच वचना आनी केन्नाच म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचे केन्नाच अशें आयकोंकूय येना कित्याक खंयच्या पेट्रोल पंपार रेटी मारल्या म्हणून तेका लागून हे पेट्रोल कितले घालतात आनी जे घालतात ते सारके आसता व हेजे इन्स्पेक्शन जावपाची खूब गरज आसा आनी हे तालुका लेवलार हे कशे तरी हेंकां सिवील सप्लाय हेंकां हे दिवपाचें कित्याक हे सगळे एके कडेन येवपाक खूब मुश्कील जाता तांकां लागून हे हेंकां दिवपाची खूब गरज आसा तशेंच सोशल होल्डर जे रायस आमच्या सोसायटीचे जे होल्डर जे रायस विकतात पळय तांकां ओन्ली 2 रुपया काय कितें तांकां प्रॉफीट जाता ताका लागून तेंचे रेट ती वाडोवपाची खूब गरज आसा एटलीस्ट 2 3 रुपया करपाची आनी जे POS मिशीन सोसायटीचे आसा तेजे म्हाका दिसता तेजे रेंट 10 पैसे पर kg वयता आनी ते ऑलरेडी त्या मिशिनाचे पयशे ऑलरेडी हे जाल्ले भरलेले आसा ताका लागून ते रेंट बंद करपाची म्हाका दिसता आतां गरज आसा आनी तालुका लेवल सिवील सप्लाय ऑफिस हांकां आमच्या पेडण्यान म्हाका दिसता 4 व्हिलराची खूब गरज आसा कित्याक जे ऑफिसर आहा इन्स्पेक्शन करूंक वयता तेन्ना तांकां तेंची स्वताची गाडी घेवन तांकां वयचें पडटा ताका लागून तांकां गाडयेची खंय तरी एवेलेबल करून दिवपाची गरज आसा पेडण्या सिवील सप्लाय एक गोदाम आसा तेतून मातशें लक्ष दिवपाची गरज आहा खूब वर्सां जालीं हांगासर उदक ना तांकां आनी टॉयलेटाक तांकां हांगासर मातशें खूब प्रॉब्लम जाता मातशें ते हांगासर तेंचो तो गोदाम आहा तो आनी बाकीचे तांकां सुविधा दिवपाची गरज आसा खूब एग्रीकल्चर शेतकरी आधार निधी हे ज्यो आमच्या जेन्ना फ्लड येता आनी जेन्ना शेतांनी जेन्ना आमचे डुक्कर आनी आमचे हे गावेरेडे हे नश्ट करतात शेती तेन्ना गव्हर्मेंट तांकां मॅक्झिमम तो एमावंट आसता पळय तो 1,60,000 कितें तांकां दिता पण तो म्हाका दिसता 3 लाख करपाची वाडोवपाची खूब गरज आसा म्हाका दिसता ते खूब कमी जाता आनी तशेंच आमच्यो पेडण्यान खुबश्यो केसी ह्यो पेंडींग आसा म्हाका दिसता 34 केसीस पेंडींग आसा आनी ते जाता इतले बेगीन हेंचे ते प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचे तशेंच हांव पाडेली नाली आमची गोंयची वळख आनी हांव मागता कितें पेडण्या पाडेली हे प्रोफेशनल वळख आनी मान सन्मान तेंचो करपाचो कित्याक जे पळय पाडेली आसा ते पाडेलींचे काम आहा पळय ते रिक्सी आसता ते केन्नाय तेंचो डेथ जावंक शकता ताका लागून म्हाजें एक अशें आहा कितें जे सरकारान हेजेर भर घेवपाचें रजिस्ट्रेशन तेंचें कंपल्सरी करपाचें तांकां आनी तशेंच तेंच्या फॅमिलीचें म्हाका दिसता इन्शुरन्स करपाची खूब गरज आसा फाल्यां केन्नाय इन्सिडंट घडलो आनी तो तांकां समज आपलो हे ना जालो जाल्यार तेजी फॅमिली एटलिस्ट ते इन्शुरन्स तांकां अशें हें जावचें एटलिस्ट ते इन्शुरन्सार तेंची फॅमिलीचे भुरग्यांचें एड्युकेशन आनी तेंचे हेजो जेवणाचो आनी फॅमिलीचो एक हें जावचो ताका लागून एक आदार कसो आमच्या हेका म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक आनी तेंचेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा तशेंच तेंचे न्यू टॅक्नोलॉजी येता जे पाडेली वयर चडटा तांकां तेन्ना ती आतां ती अशें न्यू टॅक्नोलॉजी आतां येयल्ली आसा ताका ती एवेलेबल करून गव्हर्मेंटान दिवपाची खूब गरज आसा आनी डिपार्टमेंटान तेंचो गौरवूय करपाची खूब गरज आसा आनी हँडीक्राफ्ट सगळे आर्टिसन जे आसा तेंच्या जो हे दिता तांकां म्हयन्यान पगार दिता तो वाडोवपाची खूब गरज आसा थँक्यू Honorable Member Cruz Silva. Sorry. I'm sorry. स्पीकर सर आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक बोरावला सिवील सप्लाय डिमांड 70 आमी पळयतात
की आमची सिव्हिल सप्लाय जी ऑफिसां आसा हे मडगांव आनी वास्को सोडून बाकीची सगळी ऑफिसां ही खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगेन आसा त्या आनी ती खंय तरी थर्ड फ्लोर बी आसता त्या कारणान जे जाणटे लोक आसा तांकां इतले वयर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वचपाक खूब त्रास जाता. आमच्या मडगांवूच आमचे सिव्हिल सप्लाय ऑफिस आहा ते ओल्ड कलेक्टर बिल्डींग आनी थर्ड फ्लोरार आसा आनी तांची लिफ्टूय सुद्दां सारकी चलना. त्या खातीर ही ऑफिसां चडशी ग्रावंड फ्लोरार आसपा जाय. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की थंय खुबशे अशे स्टाफ जावं असिस्टंट डायरेक्टर हे पोस्ट वेकंट आसा हे सुद्दां पोस्ट भरपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता हालींच आमचे जे लोकांची रेशन कार्ड जी लोकांची जी जेंचे लिमीट इन्कम लिमीट जे 5 लाखा वयर आहा तांकां तेंचे रेशन कार्ड तेंची रिटर्न घेतल्या आनी त्या लोकांक जे ग्रीन कार्ड रेशन दिता म्हणटले कार्ड ते आजून पासून जे दिवना ते जाता तितले बेगीन दिवपाची गरज आसा. आमच्या सरकारान केंद्र सरकाराच्या आमच्या मोदी सरकारान अशे खुबशे लोकांक जे कोविड टायमा पासून ते आजून पासून हे फ्री रेशन मेळटा. जे रेशन एक घरान जर एक मनशाक 5 किल 3 रुपया किलो प्रमाणे आनी 5 किल फ्री जे आमचे एक बरी एक आमच्या मोदी सरकारान ही स्कीम हाडून जायत्या त्या लोकांक आमकां हेजो खूब फायदो जाल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की खुबदां रेशन जे हाडपाक वयता तांकां थम्स मारचो पडटा आनी खुबशे जाणटे लोक हे त्या रेशन शॉपाचेर वचपाक शकना. अशा लोकांक ते रेशन मेळना कारण तो रेशन जो सोसायटीचो मनीस आसा तो म्हणटा ते कंपल्सरी ताका थंब जाय पडटलो. अशा लोकांक तुमी रेशन हे दिवपाक जाय तांकां घरा पर्यंत तांकां पावपाक जाय जाणट्यांक कारण गरीब लोक हो रेशन यूज करतात. सगळे आमी पळयता की केन्ना केन्ना आमी आयकपा येता की जी आमचो सिलिंडर आसता गॅस ती केन्ना केन्ना कमी आसता आनी ती आमी पेपरार जेन्ना वाचता की खंय तरी ती गॅस कमी करता काडटना तांकां धरल्या म्हणून. त्या खातीर केन्ना केन्ना सिव्हिल सप्लायाचे अशे सरप्रायज विजीट जावं चॅकअप जावपाची गरज आहा. स्पीकर आमी डिमांड नंबर 69 पळयता हँडिक्राफ्ट कॉर्पोरेशन. आज आमच्या जे गणपती करता जे मातयेची गणपती करता अशे ज्यो चित्रशाळा आसता तांकां प्रत्येक गणपती फाटल्यान 100 रुपया दिता आनी चडांत चड तांकां 250 गणपतीचे तांकां सबसिडी दिता. पूण ही सबसिडी 100 रुपया जी आसा ती खूब कमी आसा. एटलिस्ट ती 300 रुपया करपाची गरज आसा आनी जे 250 गणपती करता तांकां तेंच्या पेक्षा चड करता तांकां ही दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंटाचे जे स्टॉल्स आसता जे आमचे गोंयचे कलाकार जे आर्टिस्ट जे कितें वस्तू करता ते विकपाक थंय दवरता. पूण आमी केन्ना केन्ना पळयता की तेंचो जो प्रायस आसता तो खंय तरी चड आसता जो भायल्या मार्केटान पळयल्यार तो कमी आसता. त्या खातीर तो प्रायजीस सुद्दां खूब कमी आसपा जाय आनी जे आर्टिस्ट आहा तांकां चड जर आमी तांकां सबसिडी दिली जाल्यार ते चड वस्तू करून दिवपाक शकता. स्पीकर आमी पळयता डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर. आमच्या सालसेट तालुक्यात खूब कडेन आमी पळयता की पयलीं ते कॅनल केल्लेले उदका खातीर ते आजुनूय कॅनल तशे आहा ते अनयूज आहा आनी त्या खातीर शेतान जेन्ना मशिनरी व्हरता तेन्ना आमच्या शेतकारा भावांक खूब त्रास जाता की ते कॅनल आहा आनी ते मदींच रस्ते शेतां मदीं उबे आसा आनी तेज्या खातीर तांकां आपली मशिनरी तांकां व्हरपाक खूब त्रास जाता. हेजेर आमच्या माननीय मंत्र्यान पळोवपा जाय की ते कॅनल एक तर काडपा जाय कारण ते अनयूज जाल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या सरकारान जी कितें सबसिडी मेळटा काजू नाल्ल ज्या बाकीच्या वस्तू खातीर ती सबसिडी टायमार दिवपाची गरज आसा. दुसरे आमचे जे किसान कार्ड आहा खुबशे अशे ज्यांचे 114 नांव आसता शेतकाराचे तांकां ते किसान कार्ड मेळटा. पूण अशे खुबशे शेतकरी आसता की ते दुसऱ्याचे शेत करता आनी तांकां अशा शेतकारांक हे किसान कार्ड मेळना. तांकां सुद्दां ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय तांकां सुद्दां किसान कार्ड दिवपाची गरज आसा. आमच्या सरकारान हालींच एक बील हाडलें की शेतां आसा ती कन्वर्ट करपाक मेळपाना ती विकपाक मेळपाना. त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता आनी आयच्या ह्या डिमांडांक सपोर्ट करता. Honorable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to oppose the demands and support the cut motion.
Demand number 64, agriculture. Speaker sir, फालींच एक आर्टिकल वाचलं नवीन टायमाचेर एक रिसर्चर प्रोफेसर सिमा साळुंकर ते म्हणटा की economy is the basis of any society and agriculture is the backbone of an economy. Goa has been an agrarian society for centuries. Speaker sir, आमची 35% जमीन आहा ती agriculture आहा. पूण ही 35% आज जमीन आहा ती ते सिट्युएशन कितें आहा? तेज भाशेन स्पीकर सर, आयज आमचें जी ट्रेडिशनल फार्मींग चलतालें, एग्रीकल्चर चलतालें, कांय वर्सां तें आमचें फाटीं पडत आहा हेजें. पूण एक ताका जायते रिजन जावपाक जातात. एक रिजन जावपाक शकता जे आमचें न्यू जनरेशन येता तें एग्रीकल्चराक इंट्रस्ट घेयना. स्पीकर सर, पूण पोस्ट कोवीड जालें म्हणटरी एक सिट्युएशन चल्लेलें एक रिवर्स अशें जाता. एग्रीकल्चरान परतो लोक वचपाक सोदिता. म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून जायते डेव्हलपमेंट जाता तें हांव उलयतलो. कित्याक आनी हें वाडपाक जाय. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान एक एक्सपर्ट कमिटी काडली कोवीड टायमाचेर टू रिवायव इकॉनॉमी आनी तेन्ना कमिटीन एक स्ट्रेस दिलो एग्रीकल्चराचेर आनी तेन्ना एक विजन रिपोर्ट केल्लो ICAR ओल्ड गोवा आनी फॉर मेकिंग गोवा अ सेल्फ रिलायंट बाय प्रमोटींग एग्रीकल्चर एंड एलायड सेक्टर्स इन January 2021. हेजी रिकमेंडेशन कितें दिल्ली तेची कितली इम्प्लिमेंट जाला तें हांव नगो. तेजे एक व्हायट पेपर दिलो जाल्यार बरें जातलें. स्पीकर सर, आमची जायत प्रोफेशन आहाय, आमची जायत पॉलिसी आहाय, जावं ट्युरिजम आहा, IT आहा, हेजे आहा, मायनींग आहा, पूण हें आमचें एग्रीकल्चर एक ओल्डस्ट प्रोफेशन आयज पासून आमकां ती पॉलिसी ना. 2012 ती एक पॉलिसी करपाक स्टार्ट केल्ली, कमिटी काडली, ते 11 आसतली. ती कमिटीचो एक ड्राफ्ट केल्लो पूण तो एप्रूव जावना. आतां आयकलां आतां तुवें एक पॉलिसी करपाक कमिटी काडल्या आनी ती कमिटी एक मिटिंगूय जाल्या आनी ती कमिटीन सजेशन दिवपाक फार्मर्सां कडेन पंचायत जाय जाणां कडेन सजेशन घेवपाक तुवें 6 म्हयने दिल्यात. हांव समजता हे 6 म्हयन्यां भितर ही सजेशन घेवन ही पॉलिसी कितें ड्राफ्ट आतां रेडी जावचो आनी 11 वर्स काडची न्हू. तेजे भायर स्पीकर सर, आनी कमिटींग घालपाक जावं ऑपोजिशन रुलिंगाचे MLAंकूय घालचे कित्याक हेजेर जायते एग्रीकल्चर डिस्कशन जाल्लें आहा. तेजे भाशेन सर स्पीकर सर, ही पॉलिसी कोता आसा कमिटींग आमची खजान फार्मिंग आहा ते तातूंतलो कोण फार्मर्सां मेंबर्स म्हाका दिसता पण तांकांय तुवें इनवॉल्व करपाक जाय. तेजे भाशेन स्पीकर सर, हे पॉलिसी कोता आसतना स्ट्रेस दिवचो आग्रो इको ट्युरिजम, formation of farmers production organization, use of technology in farming and seed management. Speaker sir, डिपार्टमेंटान जायत गरज आहा न्यू मशिनरीज घेवपाची, जावं ट्रॅक्टर्स, टिलर्स, स्पेशलायज्ड ट्रॅक्टर्स फॉर खजान लँड, हार्वेस्टर्स, ड्रोन बेस्ड सीड कल्टिवेटर्स. हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, हांवें सांगलां आयज आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे क्लब केला, आमचे कॉमदाचे प्रेसिडेंट तेम क्लब करून फार्मींग फाटले वर्सा स्टार्ट केलो आनी आतांच हे पावटी पावसा पयलें 3 लाख स्क्वेअर मिटर घेवन तेम स्टार्ट केलो. आनी हिंगा आमी चडशी न्यू फॅसिलिटीज कितें आहा मशिनरीज यूज करतात. तिका फादर जॉर्ज म्हणून ताणें एक फर्स्ट टायम ड्रोन यूज केलो. ती थिंगा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी थिंगा प्रोजेक्टाक स्टार्ट केलो आनी थिंगा फर्टिलायझर स्पेड करपाक थिंगा यूज केलो. जरी तर ह्यो मशिनरीज यूज केलो जाल्यार कामूय फास्ट जाता. कित्याक फाटीं आमी 3 लाख कितें हें कोता जत घाता आसतना 2-3 दिसां भितर कंप्लीट जालो आनी फर्टिलायझर घालपाक स्प्रे करपाक बी सामकें इजी जाता. सो हे मशिनरीज घेवची म्हूण म्हाका. स्पीकर सर, आतां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयता आसतना प्रॉब्लमूय आहाय थिंगा. आतां आमची जायते सरपंच जावं पंच वो दुसरे मेंबर एकठांय जाता आनी सामकें मोटिवेट जाल्ले आहाय. कित्याक तुज्या डिपार्टमेंटा ऑफिसर जावं WRDचो मिनिस्टरूय आहा थिंगा, प्लस तेजे डिपार्टमेंटा इंजिनियर्स जाय घेवन ते इंट्रस्ट घेवन तेंची कामां करता. सो आनीक एक क्लब जाता, आनीक शेतां रोवपाची आमचे जायती तयारी आहा. सो ती प्रॉब्लम आहा तें मँग्रोव्जाचें, जे बांद मोडोन फाटीं कोण पळयना, बांद मोडोन तें उदक भितर येयलें आनी ती मँग्रोव्ज जाल्ले. ते मँग्रोव्ज काडटा जाल्यार जायत प्रॉब्लम जाता. केन्नाय कोण येता एक्टिविस्ट कोण येता थिंग प्रॉब्लम जाता. तेजेर कितें जाल्यार एक सोल्युशन काडपाक शेतान मँग्रोव्ज जाय तेका इजी जातलें. तेजे भाशेन स्पीकर सर, सबसिडी, ती सबसिडी आहा ती मातशें टायमार ऑन द स्पॉट मेळपाक जाय.
जेन्ना एक प्रोसेस कंप्लीट जालो तेन्ना म्हळ्यार पळय नाल्यार ते फार्मर्सान पयशे घालूंक पडटा पयशे ताका वाचना सो वाचना म्हणजे ते ऑन द स्पॉट तांकां मेळपा जाय आनी तेंचें काम बेगीन जालें आनी मुखारय फार्मर्स मुखार सरतले स्पिकर सर फाटले फावटी हांवें तुका डिस्कस केल्लें आमचें दुर्गा फार्म आहा आनी तेन्ना तुवें म्हाका रोखडें आन्सर दिल्लो काम स्टार्ट जालें थिंगा सारकें आनी ही तुमची प्रॉपर्टी आनी ते प्रॉपर्टी काम आनी फास्ट जावपाक जाय हो प्रोजेक्ट चोवपाक गेलो बरो इंट्रस्टींग प्रोजेक्ट तो व्हडल्यान ही जायतीं वर्सां जालीं कंप्लीट जालो ना आतां तुजे अंडर तुगे कॉर्डिनेटर आहा त्या प्रोजेक्टार श्रीराम गांवकर तेगे टीम आहा ते काम बरें करताय थिंगा डेली आहाय पूण म्हाका दिसता आनीक स्पीड घालपाक जाय ते प्रोजेक्टार म्हाका रिपोर्ट दिल्लो जायते वस्तू आहाय तितून एक होम सायन्स म्हणून आहा तितून कॉमन इन्क्युबेशन सेंटर आहा तितून हें जालें जाल्यार आमकां एंटरप्रेन्युअर सेल्फ हेल्प ग्रूप फार्मर्स क्लब तांकां जायतो फायदो जातलो हे यूज करपाक म्हाका दिसता हेजे फाटी एक टेंडर जाल्लो आनी कोण एकू बिल्डर हाडलो तो टेंडर मुखार गेलो ना म्हाका सांगलो इन्फॉर्मेशन दिल्या प्रमाणे परत टेंडर करलें आनी ती मशिनरी घातले म्हूण सो म्हाका बेगीन जावचें हो टोटल प्रोजेक्टाचो म्हाका दिसता एस्टिमेट आहा तो अरावंड 2 crores इन्वेस्ट करता कित्याक ही जमीन जायती वर्सां जाली तेजे भाशेन प्रोजेक्ट आहा एनिमल सायन्स थिंगा फोर्डर कॅफेटेरिया आहा ती हेजो हेंय जावचें थिंगा आतां हॉर्टिकल्चर म्हूण एक आहा आतां आमचो विरेश बाब उलयतालो तो मँगोज आमचे आंबे आहाय ते ना जायत वयता ते आमी प्रिजर्व करपाक जाय हें जालें जाल्यार हिंगा कल्टिवेशन मँगो जॅम बँक म्हणून आहा कन्सिस्टिंग ऑफ 32 डिफरंट टायप्स ऑफ मँगो वेरायटीज हे गोंयची मँगो कितें आहाय ती आमकां सांबाळपाक जाय जरी तर हो सेंटर हो तुगे फार्म हें जालें जाल्यार कंप्लीट जालें जाल्यार हें आमच्यान प्रिजर्व करपाक जाता आमची फ्युचर जनरेशनां 32 डिफरंट टायप्स ऑफ मँगोज थिंग ते चालू जावपाचें ना सो हांव मागता हो दुर्गा फार्म आहा तो इतले वर्स पेंडींग आहा तो जाता तितले कंप्लीट पयशे वळना ते हो 2 crores कितें प्रोजेक्ट स्पिकर सर आमचे प्रेजेंट आतां केवी मारगांव आहा थिंगा फूड प्लांट्स आहाय ती आसना थिंगा घेवपाची जाय पूण आमकां हाडटा जाल्यार सांगे वचपा पडटा ना पोंडा वचपा पडटा हांव मागता ही फूड प्लांट्स थिंगा दवरची कित्याक आमचे फार्मर्स जाय ते सोदता थिंगा तेजे भाशेन स्पिकर सर केवी आतां मारगांव एक आमचे युथान ट्रेन करपा जाय सारको हायटेक कल्टिवेशन ऑफ फूड्स वेजिटेबल एंड फ्लावर्स फॉर एक्सपर्ट स्पिकर सर डिमांड नंबर 69 ते उलयता आसतना जायतो एफर्ट तुमी घाताय हे ट्रेनींग दिवपाक वुमन्स ग्रुपां ते विवींग आनी कॉयर मेकिंगा पूण हें ट्रेनींग जालें म्हणटरीच ते प्रोडक्ट तेंचे येता तें मार्केटिंगाक तुमी हेल्प करपाक जाय आनी तांकां एक तरी स्कीम एक गॅरंटी आसपाक जाय ते केलें म्हणटरीच तांकां खंय जाल्यार मार्केटींग करपाक थ्रू हँडिक्राफ्ट स्पिकर सर गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवपाक जाय कित्याक एक डोरमॅट करताय तुमी कोकोनट पॉयर आनी अदर प्रोडक्ट्सांचे हे गव्हर्मेंट खंयची डिपार्टमेंट आनी तेमी परचेज करता तेंगे डिपार्टमेंटान यूज करपाची कुणबी सारी हें एक तुमी क्राफ्ट विलेज म्हूण करपाचें प्रपोजल आहा ट्रेनींग दिवपाचें आहा हें बरें स्टेप तुमी मुखार घेतलां पूण ही तुमी सांगे कितें एक प्लेस आयडेंटिफाय केला ही बेगिनीन जावची आनी थिंगा फकत आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी दुसरे गांव आख्या गोंयचे बायलांक थिंगा ट्रेनींग दिवचें आनी तेंचे प्रोडक्ट येता तो मार्केटींग करपाक तांकां हेल्प करचो म्हणटा स्पिकर सर तेजे भाशेन एक सबसिडी आहा ते गणेश आयडल करपाक जाय जाणांक पेंडींग आहा थिंगा आनी आयज चोवपाक गेलो जाल्यार आयज ते तेजो रॉ मटेरियल आहा तो इनक्रीज जाल्लो आहा तेंची सबसिडी आहा ती कितें 100 आहा ती वाडोवची तेजी स्पिकर सर सिवील सप्लाय डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लाय दिसान सदांच पेपराचेर येता आहा न्यूज आनी सदां येता तो बरें रिजन येना वायट रिजनाकूय येता स्पिकर सर जायते केसीस येयला सब स्टँडर्ड डॅमेज इन्फेक्टेड फूड ग्रेन्स हे सर्क्युलेट जाताय आतां हेचे रिस्पॉन्सिबल कोण FCI ते आमकां सब स्टँडर्ड माल दिताय ओ आमगेलें पर्चेसींग सिस्टम आहा थिंगा आमकां कितें प्रॉब्लम आहा आमी पर्चेस करता जाय तो एक्स्ट्रा माल करताय आनी तो मागीर वेस्ट जाता आनी एक मेजर केस जाली जायती दाल आनी शुगर ही जायत पेड्यार जाली हेजें एक इन्वेस्टिगेशन चलता हेजी एन्क्वायरी खंय पावली ती स्पिकर सर आमची गुदांव आहाय ते जायत वर्सां जालीं बांदल्यार तेजी कंडिशन बरें न्हय हांव मागता मिनिस्टराक थिंगा एक विजीट करचें आनी तेजी कंडिशन चॅक करची म्हणून
स्पीकर सर, आमची फेर प्रायस शॉप्स आहाय जी ऑपरेट त्यांची वर्किंग प्रोसेस सारको ना, त्यांची टायम तेंगेलो फिक्स ना. जे जायते पावटी आमचे रेशन व्हरपा येतात ते पत्ती येतात. हांव मागता सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टरा लागीं रेग्युलर रुटीन आनी सप्लाय चॅक करपाक जाय म्हणून हेजे फेर प्रायस शॉपांची. So with Honorable this, member, Speaker, I think your sir, I time is oppose up. the demand and support cut motion. Thank you. Shri Rudolph Fernandez. Speaker, sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. पयले सुवातेर आमचो ऑनरेबल CM तसोच ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताका हांव चडांत चड कॉंग्रेच्युलेट करतां, कित्याक खूब वावता म्हणून गोंयां सेल्फ सफिशियंट करपाक आनी हेजी चडांत चड गरज आहा. तसोच आमकां बऱ्यांतलो बरो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमकां मेवलेलो आहा, तो केन्नाच ना म्हणिना कसल्याच कामाक गेलो जाल्यार. स्पीकर सर, जेन्ना आमच्या गोंयांत कोवीड येयले त्या टायमार आमच्या लोकांनी सगल्यांनी भोगलेले आहा. रायस, तांदूळ, तेल अशे लोकांक घरांनी पयशे आसून पासून तेंचे कडेन ह्यो वस्तू नासल्यो. हांव वालो दिता आमच्या NGOंक, कितलेच NGO तेणी लाखांनी लोकांक तेणी अशें हेल्प केलेले आहा. आमच्या मामीचो एक NGO आहा, आमी मोर दॅन 15,000 लोकांक आमी अशे तांदूळ, दाव, तेल, साकर अशी वाडलेली आहा. तितलेंच न्हू, आमी तेन्ना नंबर पासून दिलोलो ऑन कॉल आमचे भुरगे वयताले आनी मोटरसायकलीर व्हरून तांकां जेवणां दितालीं. आनी त्या टायमार आमकां खबर आहा की ह्या लोकांचे प्रॉब्लम कितले दीस ते जेन आसतना उरताले, 4-5 दीस. आनी हे लोकांकी खबर आहा आनी अवेरनस जाल्लेले आहा लोकां मदीं की हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट जावन आसा. आनी चड गरज आहा हे डिपार्टमेंट आमचे स्ट्रॉंग करपाक. आनी मेन रिजन आमचे लोक फुडें सरना कित्याक, जेन्ना लोक आतां रोयता शेतां तेन्ना कितें जाता, स्ट्रे एनिमल्स आसता आनी हे स्ट्रे एनिमल्स ग्रुपांनी आसता. आनी ग्रुपान आसलेल्या कारणान कितें जाता, ते एकाच शेतान भितर सरता आनी एक सायडीची 2 शेतां एके रातयान भितर ते काबार करता. आनी हें अशें जाता म्हणून लोक आमचे फाटीं सरता आनी हें जावप उपकारना. ताका लागून मॅश फेन्सींग खूब गरजेचें. आनीक ऑलमोस्ट 90% ताका सबसिडी आहा. मात जाता कितें, ही सबसिडी मातशी लेट मेवता. हांव उलयलो फाटल्या दिसांनी मिनिस्टरा कडेन, तेणें म्हाका बरी आयडिया दिल्या की एका कंपनी कडेन तर गव्हर्मेंट टायअप करीत जी मॅश फेन्सींग सप्लाय करता ती, आनी 10%च ते लोकां कडले घेत आनी 90% तेणी मागीर क्लेम करूं दी. मात अशें तर केलें जाल्यार लोकांक इजी पडटलें, कित्याक मॅश फेन्सींगेक ऑलमोस्ट लाखांनी पयशे वयता आनी ते डिमोरलायज जाता. तें एक जावप उपकारना. दुसरें, एक पार्ट आमच्या व्हाळांनी सुयेज सोडटा, लोवलेलें उदीक सोडटा व्हाळांनी, आनी तें उदीक सोडलेल्या कारणाक लागून एका दोगा मनशाक लागून कितलेच आमचे 100 फार्मर आमचे फाटीं सरता. ताका लागून तें एक जावप उपकारना. तशेंच म्हाका आमच्या मिनिस्टराक सांगपाचें आहा की जमीन आमची ही सांबाळपाक चडांत चड गरजेची. कित्याक हे व्हाव जे आहा त्या व्हाव तो लीप उरत जाल्यार लोकी आमच्या शेतांनी वयतले. आनी फेन्सींग तर जालें जाल्यार हे इम्पॉर्टंट. आनी फेन्सींग करून अशें करपाचें की थोडे लोक आमचे गोरवां पोसता दुदाक लागून, तांकांय त्रास उपकारना. तांकां एक स्पेशल एक जागो दवरपाचो, तेंचे ग्रेजींग करपाक, तेंचे गोरवां चोरपाक. आनी हें तर करीत जाल्यार गोंयांत सगळे लोक म्हाज्या हिसपान शेतार वयतले. आनी तांकां फेसिलिटी दिवंक जाय. तितलेंच न्हू, तांकां अश्यो फेसिलिटी दिवंक जाय की वाड्यांनी कितें आसता शेतांनी आदीं होंडे आसले आनी आदले लोक आमचे होंडे सांबाळटाले आनी ह्या होंड्यांनी ते उदीक हातींनी काडटाले आनी शेतांक घालताले. आनी तेन्ना ते सगळीं कांयगां रोयताले, भाजी रोयताले, सगळे रोयताले. सेम फेसिलिटी गोवोरमेंटान तांकां हे होंडे उस्तुपाक त्याच शेतकाऱ्यांक तर फेसिलिटी दिली जाल्यार ते लोक ते गोंडेय सांबाळटले. आनी गोवोरमेंटान तांकां एक वॉटर पंप सोलराचो बाग करून तर दिलो जाल्यार तांकां ती फेसिलिटी चडांत चड बऱ्याक पडटल्यो. लास्ट एसेंब्लीक आमचे हिंगासर खुबशे मेंबर उलयले आनीक बऱ्यांतले बरें एक डिसिजन घेतलेलें आहा की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करपाक. हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बऱ्यांतले बरी आयडिया जावन आसा. मात जालां कितें गोंयांत,
खुबशीं 1 and 14 आमच्या लोकांची नांवां ना आमच्या मिनिस्टराक खबर आसतली आनीक तेजेर कितें आहा आमचे लेट फादर जावं ग्रँडफादराची नांव आहा आनी हेज्या कारणान ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करपाक तांकां डिफिकल्ट जातलें कित्याक खूब पाट केन्ना रस्ते बाय एक्वायर केल्या तेन्ना कितें जालें खूब पाट हेणी सांगलें ऑफिसरांनी तुमकां पयशे येतले म्हणून मात आयज पासून त्या लोकांक तेंचे पयशे कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळोंक ना कित्याक ते कितें म्हणटा ते 1 and 14 कोणाच्या नांवार आहा तेका घेवन यो आनी ह्यो फॅसिलिटी न्हू मातश्यो फॉर्मेलिटी फास्ट करपाच्यो ही 1 and 14 तेंच्या नांवार हाडपाक कित्याक नांवार तर हाडले जाल्यार चडांत चड बऱ्याक पडटलें तितलेंच न्हू जे हे कॉन्ट्रॅक्ट सायन करतले एग्रीकल्चर मिनिस्टरान लॉ मिनिस्टराक मेळोन अशें स्ट्रॉंग लॉ करपाचो की आमच्या लोकांक कॉन्फिडन्स जावंक जाय की जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला तेंचें शेत हांव उपकारना कित्याक आमचे गोंयचे लोक भिता की आमचें अशें तुमी जालेलें हांव खूब कडेन आनी आमच्या लोकांक भिरांता की एका तर शेत रोवंक दिलें जाल्यार तो खाता असो स्ट्रॉंग लॉ करपाचो की जेन्ना एग्रीमेंटाची डेट आसता त्याच डेटीर तेणें सोडूंक जाय ताका चान्सूच दिवपा ना स्टे आड जावं कोर्टान वच आनी ते कित्याक स्ट्रॉंग लॉ तर जालो जाल्यार आमचे गोंयचे लोक हे सगळे फुडें सरतले तशेंच आनीक एक सांगचें म्हणल्यार शेड बांदूंक जाय एका रोडाक तेकोनूय तांकां गिरायक जातलें फाल्यां जर भाजी रोयली जावं फ्रूट वेजिटेबल रोयले जाल्यार गोवोरमेंटान तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय रोड सायडीच्यान चुट्टांचे सिंपल अशें बांदप ना टेम्पररी परमनंट बांदप ना टेम्पररी शेड चुट्टांचेर अशे हांबे घालून नॅचरल कशें थिंगासून लोकांक जागे दिवंक जाय रोडाक तेंकोन तांकां इकपाक नाजाल्यार अशें जावं उपकारना की एकलो काडला आनी बाजारांतली वस्तू हाडली आनी थिंगा भरला निकलो मागीर तेजो जागो तो थिंगा फिक्स जावं उपकारना हो जागो धरूंक जाय फकत शेतकाऱ्यांक थिंगा तेणी शेत रोयलें थिंगा तेणी जोडलें आनी ऑलमोस्ट 1 लाख म्हणल्यार ऑलमोस्ट 1.5 हजार जमीन हे जमनीन तर एक मनीस अशे 3 पिकी काडीत जाल्यार 3 ते 4 लाख इजी काडटा आनी हे तर तांकां गमत फाल्यां की अशें ते जोडटा म्हणून जाल्यार हे लोक आनीक फुडें सरतले आनी कोण शेतां रोयना ते पासून फुडें सरतले तशेंच एक लास्ट पॉयंटाचेर उलोवंक सोदता हांव जे सिटीन आमच्या लोक रावता तेंच्या बॅल्कनीनी तेणी वर्टिकल फार्मींग करपाक तांकां अशीं जातात तेंच्यान मात ते हें करूंक जाय तांकां एनकरेज कित्याक वेजिटेबल हे रोवंक जाता पालक आमच्या पासले लेट्यूस जावं लिव्स एकूच हांव उलोवंक सोदता कोयराचेर जे कोयर आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आहा कोयराक खूब वॅल्यू आहा दुसऱ्या गांवांनी मात जालां कितें न्हू आमच्या डिपार्टमेंटाक गरज एक टीम रेडी करपाक हे फकत टीम करूंक जाय मार्केटींग करपाक आनी फूल फॅसिलिटी दिवंक जाय घरांनी तांकां मिशिनां दिवंक जाय ती कोयराची बॅगां कर जावं कोयराची दुसऱ्यो खूब आयटम आसता ते करपाक तर गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट दीत आनी मिशिनरी दीत आनीक तांकां सप्लाय करूंक जाय कोयर दिवंक जाय आदी हांव जाणा आमच्या टायमार हे चालू केलेले मात ते मागीर बंद पडले आतां आमचो बऱ्यांतलो बरो आमचो मिनिस्टर आहा आमच्या बराबर तेणें तर हे स्टार्ट केले जाल्यार गरीब घरांनी खुबशे लोक कोयर करून कोयराची बॅगां बा करून तांकां इकपाक चान्स पडटलो आनी मात ही टिमीची चड गरज आहा ही टीम तर ऑर्गनायज केली हे सेल मार्केटींग करपाक जाल्यार आमच्या गोंयान खुबशे गरीबशाही आमची काबार जातली थँक्यू स्पीकर सर Thank you. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, demand number 64, agriculture. हातून मेन स्पीकर सर एक डेव्हलपमेंट म्हणटा तो की ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी जी गेल्या 10 वर्सां ड्राफ्ट जाताली ती आतां फायनलायज जाल्या आनी ताका 16 ऑगस्ट मेरेन लोकांक ऑब्जेक्शनां नाजाल्यार सजेशनां दिवपाक ओपन केल्ली आहा स्पीकर सर आतां सजेशनां कोणें दिवप ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी लागता कोण शेतकऱ्यांनी ती सजेशनां दिवप कोणाक ईमेलींतल्यान धाडप आतां कोण शेतकरी ईमेलींतल्यान धाडटलो स्पीकर सर आतां ही तुवें 16 तारीख मेरेन दिल्ली आहा सो म्हाका एक कळना की आमी आमदार आज हे डिमांड नंबर 64 डिस्कस करता हाऊ मेनी ऑफ अस हॅव रेड दीस ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी आय वॉज एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन द पास्ट I am not aware of what this draft agriculture policy was. Parrikar had started it, then he went off, then Narendra Savoykar came in and all that. Speaker sir, I feel there is a haste being made to finalize this policy. And here draft agriculture policy
हें कितें आहा ऑब्जेक्टीव कितें आहा तो म्हणटा की कॉम्प्रिहेन्सीव एग्रीकल्चर पॉलिसी इज एनविसाइज्ड which will provide proper orientation and ensure a growth rate more than 4% in this important sector. 4% growth rate is very small. Should be achievable, but if you can't achieve, then also it's a shame, Speaker sir. Speaker sir, ह्या वर्साचे बजेट जे आहा तें जर आमी चॅक केलें आनी हे ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीन जे तूं प्लॅन करता म्हणल्यार तूं कितें प्लॅन करता creating drying yards for paddy, setting up cold storages, setting up farmers bazaar, setting up seed testing labs, encouraging youth in agriculture. हे सगळें करपाक तुजें बजेटान तुका ते भशेन पयशे दिवंक ना. सो ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी एक करपाचो वावर काडिल्ले भशेन काडला तुमी. ना जाल्यार तुका पॉलिसी जर तकलेन दवरतले जाल्यार तुका पयशे चड दिवंक जाय आसले तुका पयशे ते भशेन दिवंक ना तांणी. स्पीकर सर, टायम्स ऑफ इंडियन एक न्यूज आयली. State government has decided to set up 100 solar dryers on a turnkey basis to dry chilies, breadfruit, fish and jackfruit among others. Solar dryers will be set in 3 phases and are expected to improve both the drying process and the final product. Ajer आमी मुद्दाम LAQ घालो. LAQ चेर कितें आयला? Directorate of Agriculture is not implementing the project for installation of 100 turnkey solar dryers. So that means Times of India चुकिल्ले. स्पीकर सर, एनी केस एक सिस्टम इंट्रोड्यूस जावपाक जाय आनी सिस्टम इंट्रोड्यूस जातना म्हाका दिसता फोकस आसपाक जाय की खंयची पॉलिसी करता ती चडांत चड लोकांक ताजो फायदो जावचो. स्पीकर सर, आतां दुसरो एक पॉयंट आहा म्हणटा ती परंपरागत कृषी विकास योजना. परंपरागत म्हळ्यार कितें? ट्रेडिशनल म्हळ्यार बेसिकली स्पीकर सर, दीस इज अबाउट ऑर्गेनीक फार्मिंग. सो दिस इज अ स्पेशल scheme of the government of India which envisages formation of agriculture clusters to promote PKVY, organic farming. Speaker sir, हातून एक मेन हे आहा की financial aid of 10 lakh rupees for 20 hectares or 50 acres. एक क्लस्टर 50 एकराचो नाल्यार 20 हेक्टराचो आनी ताका फायनान्शियल एड 10 लाखाची दितात. Biological nitrogen harvesting and manure management at the rate of 50,000 rupees per farmer. Quality control 4,95,000 per cluster. 20,000 rupees per acre for 3 years for inputs, like seeds and thing. Ata atun ek हे जाता. Suppose I become an organic farmer. How do I get certified? There is something called PGS certificate. It is called Participatory Guarantee System. Now this is a legal organic certification. Speaker sir, हे मेळटलें जाल्यार ताका कशें मेळप? You have to be part of the cluster. Suppose I am not part of a cluster and I am doing it privately. I am not part of any cluster. I am not taking any grants from you. How do I get that certification? It's important that I get the certification, Speaker sir. So ताजे खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान फुडें व्हेल्लें आहा. तांणी व्हेलां कितें? एक जैवीक खेती पोर्टल म्हण. जैवीक खेती म्हळ्यार कितें? इट्स लायक एन Amazon of organic food. Amazon of organic food. In America, you have got something called Whole Foods. This is like a Amazon. Online तुज्यान घेवं येता, ऑर्गेनिक घेवं येता. ई-बाजार म्हणून केला. सो स्पीकर सर, हे हातून एक तुमी रिक्वायरमेंट केला की 36 म्हयन्यांनी तुजें PKVYन जर तूं गेलो जाल्यार तुजी शेती ऑर्गेनिक जाता. स्पीकर सर, हांव मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आय स्पोक विथ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ सिक्कीम. So Sikkim is the only state in India which has become fully organic. And they told me that for you to become fully organic, it takes 7 years. In other words, 36 months of these practices, but 4 years more of cleaning up all the chemical fertilizers that are part of your system till then. So Speaker sir, म्हाका दिसता हाजेर तुमी सारको विचार करूंक ना. ह्यो ताकतीक केल्ली आहा. स्पीकर सर, हातून मदीं एक अशें जालां की तुमी एक हें केलां, कितें केलां? नोटिफिकेशन काडलां आनी एक डिजिटल गोवा न्यूज आयली. Goa eyes 700 crore central funds in agriculture sector, submits 13 DPRs. In a bid to make Goa self-sufficient in agriculture, the state has submitted 13 detailed project reports worth over rupees 700 crores to the union government to build infrastructure, take up innovative activities, diversification of crops, rejuvenation of Khazan lands, protection of prime agricultural land, agri-entrepreneur development. Currently, Goa imports most of it. Speaker sir, हे सगळें करपाक जे तुवें 700 कोटीचे DPR जे पास केल्या,
हे खंय बसून केल्या, हे तुम्ही वचून ऑन द फील्ड केल्या काय AC कॅबिनांनी बसून केल्या, हो प्रश्न पडटा. बिकॉज 700 crores of 13 DPRs, it's not a small amount, Speaker sir. For a state like ours, it's a big amount. So Speaker sir, आता तातूंत आनी एक येता की तुम्ही एक थोडे सर्क्युलर काडल्या ऑन मेकनायझेशन. मेकनायझेशनाचे सर्क्युलर कशें आहा की तुम्ही म्हणटात एक आहा किसान ड्रोन, means unmanned being. This is high technology, drone, I mean, drone taxi, that means like, Kisan drone. Speaker sir, हातून एक इश्यू येता की आमचे गोंयकार कितें म्हणटात. फॉर एक्झाम्पल आतां ऑर्गेनीक एग्रीकल्चरान तुका लायम लागता, लायम म्हळ्यार हो कितें रे तो आमचो चुनो. आतां तो चुनो कितलो, 20 टन लायम गोंयांत पडटा 2,10,000 रुपया. वच तूं शिरसी वचून घेतलो जाल्यार 75,000 पडटा. सो ते कितें म्हणटात की तुमी खंयच्यानूय फर्टिलायझर ऑर ऑर्गेनीक इनपुट्स घेवन दी, आमकां नेबरींग स्टेटांतल्यान घेवन दी, हांगाच तुमचे कडच्यान तेच मनशा कडच्यान कित्याक घेवप ते. हो एक शेतकऱ्यांचो इश्यू आहा. आनी असोच मशिनरीकूय आहा. मशिनरी गोंयांत जी घेता ती भरपूर म्हारग आसता, बेळगांव नाल्यार कोल्हापूर घेतली जाल्यार. सो ही कितें, दॅट मिन्स कोण तरी धंदो करता तातूंत मदीं. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर तुवें चिंतपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें, एग्रीकल्चर थंयच उरतलें. आमी हांगा एक डिपो स्टार्ट करतले, कोणाचो तरी ट्रॅक्टर घेवपाचो ना कोणाचो तरी हार्वेस्टर घेवपाचो, त्याच मनशा कडच्यान घे म्हणून ती मोनोपोली करून दितले आमी, विच इज नॉट रायट स्पीकर सर. सो आतां लॉसीस ड्यू टू क्लायमेट चेंज. स्पीकर सर, एक रिप्लाय म्हाका दिल्या की एक्स्ट्रीम रेनफॉल हॅज कॉज्ड क्रॉप लॉस इन द स्टेट. Extreme forest fires but unusually high temperature has not caused major crop loss in the state. No farmer has applied for compensation of crop. अरे आम्ही सगळे वेळ ह्या दिसांनी उलयतात, डिझास्टर मॅनेजमेंट फेल जाला, पावस चड जायला, and there is no crop loss. So basically अशें दिसता की reply has been given wrongly. नाजाल्यार those who planted vegetables, cashew farmers जांकां उजो लागून इतले रान काबार जालें, तांचे कितें आहा? दे हॅव नॉट आस्क फॉर एनी कॉम्पेन्सेशन. एट द सेम एलक्यू शेतकरी आधार निधी म्हणून आहा. शेतकरी आधार निधी म्हणटा ती स्कीम जातून तूं कॉम्पेन्सेशन दिता, तातूंत थंय म्हणटा तूं देर इज नो क्रॉप लॉस कॉम्पेन्सेशन स्कीम, स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स ऑर फार्मर्स विथ स्मॉल लँड होल्डिंग. देर इज अ स्कीम, दिस इज कॉल्ड शेतकरी आधार निधी, बट युअर आन्सर सेज कंप्लिटली डिफरंट. सो स्पीकर सर, बारीक शेतकरी आहा ताजेर क्लियर कट अन्याय स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता की ही ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी, परंपरागत कृषी विकास योजना, 13 DPR 700 कोटीचे, हाजेर तुवें मातशें तकली घालूंक जाय, नाजाल्यार खंयच्या खंय वतलें. पूण हांव मागतां की सरकारा कडेन मागतां तुजे वतीन की तुजें बजेटरी एलोकेशन वाडोवचें. एग्रीकल्चर जर तूं इतलें सगळें करूंक सोदता, हे एग्रीकल्चर पॉलिसीन बरयलां, ते भशेन जर जातलें जाल्यार तुवें फर्स्ट म्हणटा सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. शेतकरी तुका ईमेलान धाडचो ना. आमी आमदार आज 10 तारीख मेरेन हांगा 18 दीस आमी हांगा काडल्या. आमी फाल्यां मातशे 1-2 दीस सुशेगाद न्हिदतले. 4 दिसांनी तूं म्हणटलो टायम सोंपलो आनी पॉलिसी जाली फायनल. तशी न्ही ती. ही पॉलिसी जावपाक 10 वर्सां लागली. सो ही पॉलिसी डिस्कशन करून फायनलायज कर, ही बेगीन ताकतिकेन करूं. स्पीकर सर, अशें जाता की सबसिडी गेल्या वर्साची सबसिडी तूं ह्या वर्सा दिता म्हणटकर कितें आहा, दुसरे डिपार्टमेंट रिएप्रोप्रिएशन करतात. रिएप्रोप्रिएशन म्हळ्यार हेच पयशे दुसऱ्या वर्साक गुणायतात. एग्रीकल्चराक ते कोता येना, कित्याक एग्रीकल्चरान शेतकऱ्यांक पयशे टायमार मेळूंक जाय. Honorable member. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business, I move to a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ले